सगळ्यांक देव बरो दनपार दिवं. आयज फेब्रुवारीची 5 तारीख वर्स 2021 ह्या पहिल्या शुक्रवाराच्या मागण्याक जेजूच्या नांवान हांव तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. ह्या आयच्या मागण्यान मगळ बाबडनो आमी सगळीं जेजू समोर जेजू सामकार खालत्या काळजान मनान आनी बावडतान येवया आनी कुर्साची कुरू काडून ह्या मागण्याची आमी सुरवात करूया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. रे महारा महारा शिके दे दा महारा सिदे दा 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 दा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओ दीस देवान आमकां दिला, ओ वेळ दिला देखून देवाक अर्घां दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. समया तुवें आमकां दिला ते सर्व ह्या वेळार आमी तुका उबारता तुज्या महिमेक. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळे बरेपण सोम्या आयज आमी पळयता आमच्या घराब्यांत आसा ते आत्मीक काळजा मनाचे कुडीचेर, आमच्या फुडाराचे तुका आमी उबारता आनी तुका आमी महिमा दिता, तुका आमी अर्घां दिता. हय सोम्या आयज खेरीतपणी आमी तुका अर्घां दिता कित्याक तुवें आमकां बावडताचें देणें दिलां. तुका आमी अर्घां दिता कित्याक तुवें आमकां आमच्या काळजान मनान सुटका दिल्या. आयज आमी देवाचें उतर नियाळोवंक शकता. तुवें आमकां बरी सावध भलायकी दिल्या. आयज पत्त्यान तुवें आमकां उजवाडान दवरला. तुवें आमकां मागण्याची जमत दिल्या. आमच्या दर एका मागण्याचे जमते पासत सोमी आमी तुका अर्घां दिता. ह्यो मागण्याच्यो जमती तुज्यो जावन आसा, तूं जावन आसा एक गवळी ह्या इंडासो. तुका आमी अर्घां दिता सोम्या. आनी ह्या आमच्या संवसारी जिवितान तुजो पाटलाव करूंक, तुज्या पावलां आनी मेटांनी आमी चलोवंक तुवें आमकां बाग फावो केलेल्याक आमचे हात बारून आमी तुका अर्घां दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. रिबाहिरी रामहाराय शिकिदेर अर्घां दिवया मगाळ बाबणानो. आमची अर्घां दिन वासनी सरकार देवाच्या सिंहासना फुड्यान उबारून वचून दी मगाळ बाबणानो. लिदिरी रामहाराय शिकिदेरीला हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रिबादिरी रामहाराय शिकिदेरी रामहाराय स्थिदिरी दा 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 दा. रिदिरी रामहाराय स्थिदारा. तुका आमी अर्घां दिता सोम्या आयच्या दिसा खेरीतपणी ग्रेगरी, बेलिंडा, रिचमंड, झेनोबिया, पियादा डायस हांकां तुवें बरी सावध भलायकी दिल्ल्याक अर्घां दिता. तुज्या बो पवित्र काळजाक सोम्या जेजू. रॉकी रॉड्रिक्स तशेंच लूड सायबिनीच्या मानाक हो दीस भेटयतात. आपल्या काजारी जिविताच्या 11व्या वर्सा रिचर्ड फेर्नांडीस तें सोम्या तुका अर्घां दिता आनी तुका दिन वाजता एस्तेलेन फेर्नांडीसाच्या नांवान. मिली बर्नार्ड रॉड्रिगसाक तुवें काजारी जिविताची 21वी वर्सां आयच्या दिसा पुरी केलेल्याक सोम्या तुका अर्घां दिता. तशेंच सोम्या तुका अर्घां दिता परपेच्युअल मेनीन फेर्नांडीसाच्या नांवान. अर्घां दिता सोम्या मर्लिन आनी योवान डिसोजाचे काजारी बेसासो रस्पेरासो दीस बरे भाशेन जावच्याक तुवें निर्मिलो. हें कार्य तांचें बरे भाशेन जालेल्या पासत सोम्या आमी तुका अर्घां दिता. आनी तशेंच सोम्या कॉन्सेप्शन आनी फिलीप फेर्नांडीसाक आयच्या दिसा काजारी जिविताचो उत्सव करूंक तुवें फावो केल्याक आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. तुकाच मान, तुकाच महिमा सोम्या, तुकाच स्तुती आतां आनी सदा सर्वदा.
आमचेंय बरेंपण आमी तुका उबारता. आयज तुवें आमकां बरी सावध भलायकी दिल्या. आमचे घराबे तुवें मोगान आनी संतोशान आनी उर्बेन उमेदीन तुवें भरल्यात. तूं आमकां दिसपट्टो ग्रास दिताय. तूं आमकां बरें सावधीन आमकां राखताय, सांबाळटाय. देखून आमी तुका अर्गां दिता. रिबा दे रे राम महाराज शिके दे रे राम महाराज सिदे दे दा 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 रे 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 दा दा. आमी जण एकली देवान आमकां फावो केल्लें बरेंपण उबारया मोगाळ बाबडानो. ओजानाचो वेळ मागण्यांत आमी एकटवता. सोम्या जेजू क्रिस्तांताय आमी एकठांय जाल्या आमची अर्गां दिनवासली भेटोवन दिवंक भेटयात. मोगाळ बाबडानो स्तोत्र 94 म्हणटा. सर्वेस पोरा मुखार येयात, आनंदान उल्हासूया. तो आमचे कडप, आमचो तारोक, ताका आमी वखाणुया. वळ 2 म्हणटा. ताचे फुड्या या, ताका आमी दिनवासुया. गितां गायनांनी आमी ताची स्तुती करुया. तर मोगाळ बाबडानो सर्वेस पोरा मुखार येवया, आनंदान आमी उल्हासूया आनी गितां गायनांनी आमी ताची स्तुती करुया. जेजू म्हाका आयकता उलो मारतना, जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदोन आसतना. जेजू म्हाका सांबाळटा हांव पयणार आसतना. जेजू म्हाका दलयता हांव हुस्क्यार बसतना. जेजू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना. जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदोन आसतना. जेजू म्हाका सांबाळटा हांव पयणार आसतना. जेजू म्हाका दलयता हांव हुस्क्यार बसतना. जेजू म्हज्या सांगाता सदांच आसा. म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता. जेजू म्हज्या सांगाता सदांच आसा. म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता. हांव सडटाना हांव देंवताना हांव धांवताना हांव पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सडटाना हांव देंवताना हांव धांवताना हांव पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. आनी एक फावटीन जेजू म्हाका आयकता. जेजू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना. जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदोन आसतना. जेजू म्हाका सांबाळटा हांव पयणार आसतना. जेजू म्हाका दलयता हांव हुस्क्यार बसतना. जेजू म्हज्या सांगाता सदांच आसा. म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता. जेजू म्हज्या सांगाता सदांच आसा. म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता. हांव सडटाना हांव देंवताना हांव धांवताना हांव पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सडटाना हांव देंवताना हांव धांवताना हांव पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. जेजू म्हाका निवारता हांव कश्टान पडटाना. सांगाता. जेजू म्हाका उखलता हांव निसरून पडटाना. जेजू म्हाका गूण करता हांव पिडेन पडटाना. जेजू म्हाका बक्षिता हांव पातकान पडटाना. जेजू म्हाका निवारता हांव कश्टान पडटाना. जेजू म्हाका उखलता हांव निसरून पडटाना. जेजू म्हाका गूण करता हांव पिडेन पडटाना. जेजू म्हाका बक्षिता हांव पातकान पडटाना. ताळयो पेट. जेजू म्हज्या सांगाता सदांच आसा. जेजू जेजू म्हाका सदांच राखता. जेजू म्हज्या सांगाता सदांच आसा. म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता.
हांव सट्टाना हांव देंवताना हांव धांवताना हांव पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सट्टाना हांव देंवताना हांव धांवताना हांव पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा जेजू म्हाका चलयता हांव हातलोन पडटाना जेजू म्हाका धैर्य दिता हांव भियोन आसतना जेजू म्हाका बुजयता हांव खंतीन रडटाना जेजू म्हाका जैत दिता हांव सुजोन आसतना जेजू म्हाका चलयता हांव हातलोन पडटाना जेजू म्हाका धैर्य दिता हांव भियोन आसतना जेजू म्हाका बुजयता हांव खंतीन रडटाना जेजू म्हाका जैत दिता हांव सुजोन आसतना जेजू म्हज्या सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता जेजू म्हज्या सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता हांव सट्टाना हांव देंवताना हांव धांवताना हांव पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सट्टाना हांव देंवताना हांव धांवताना हांव पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सट्टाना हांव देंवताना हांव धांवताना हांव पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा आनी एक फावटी हांव सट्टाना हांव देंवताना हांव धांवताना हांव पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा जेजू म्हाका सांबाळटा देखून सगळे आमचे आसके उस्के आमी जेजूचेर घालुया मोगाळ भावना कित्याक तो आमचो सांबाळ करता तो आमकां सांबाळटा आमी सट्टाना आमी देंवताना आमी धांवताना आमी पडटाना समी जेजू आमकां सांबाळटा आमच्या सांगाता आसा देखून सगळे आमचे आसके उस्के ह्या वेळार जेजूचेर घालुया जेजूक आमी भेटोवन दिवया आनी एकामेकाक पडोवन आसत्या तोंडान आमी गावया आसके उस्के जेजूचेर घालात तो सांबाळ करता आमचो आसके उस्के जेजूचेर घालात तो सांबाळ करता आमचो उंच Ons, 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 Jesu con subaran. Ons, 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 Jesu con subaran. Aske uske, Jesu chergala, to sambal karta amso. Aske uske, Jesu chergala. तो सांभाळ करता आमचो सकला 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 सैतान तू सकला अरे कोटी सकला 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 सैतान तू सकला असके उसके जेजू चरगाला तो सांभाळ करता आमचो आसके उसके जेजू चरगाला तो सांभाळ करता आमचो हरि दारा महाराज शिकेरे रे रा ना 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 हालेलुया 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 रे रा महाराज शिकेरे रा ना 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 रे रा महाराज शिकेरे रा ना 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 Diri Ram Maharaj Shiki Diri Ram Maharaj Siddhi Diri Ram Diri Ram Maharaj Shidi Diri Ram Diri Ram Maharaj Siddhi Diri Ram Diri Ram Maharaj Siddhi Diri Diri Ram Maharaj Shiki Diri Ram La Bahara Maharaj Shiki da 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 Re 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 da 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 Re Bahara da 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 Re re ra Maharaj Shiki de de da 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 आयज आमी आमी खेरीतपणी ह्या मागण्या वेळार मीस भेटयता आसतना उडास करता आमच्या त्या भाव भयणांचो जांकां तुवें सर्गींच्या सुखांत आपयल्यान आमी उडास करता
विक्टर आनी रुफीन डिसोजा आनी फामील, तिचे अंतरून ह्या 10व्या वर्सा उडास करता आमी सॅबी फेर्नांडीस, मायकल फेर्नांडीस, अँटनी सोज, फ्रांसीस सोज, कॅजेटीन आनी कोतू सोज. उडास करता आमी अँड्रू डॉमिनिक परेरा, मिखेला परेरा, एस्पू परेरा, बस्तियान मॉन्सेराटो, जुली मारिया परेरा. उडास करता आना मारिया आनी मार्टिन फेर्नांडीस, किस्तू आनी मोनिका फेर्नांडीस, लुईस आनी इदालीन फेर्नांडीस आसो. उगडास करता आमी रॉड्रिगस आनी फामील, फेर्नांडीस आनी फामील. उगडास करता आमी जॉनी जॅकी डिसोजा, सांतान जॉन डिसोजा, डिसोजा फॅमिली, रोजी सांतान फेर्नांडीस, कॅथरीन जोसेफ फेर्नांडीस, कायतान आनी जेरोम लुईस फेर्नांडीस, सांतान आनी पास्कॉल लुईस फेर्नांडीस, बर्नार्ड आनी लुईस फॅमिली अंतरलेल्यांचो, मिनीन सांतान फेर्नांडीस, रॉड्रिगस फॅमिली, एड्रियान परेरा आनी मान्युअल परेरा. थंय सोम्या पुलगोत्रेन आसलेल्या आत्म्यांचो आमी उगडास करता आनी बीस भेटयता फिलीप डिसोजा आनी परपेच्युअल मिनीन फेर्नांडीस. आमी सगळीं ह्या वेळार आमचे हात, आमची काळजां, मनां उबारून सोम्या ह्या आमच्या अंतरलेल्या भाव भयणां पासत सर्गींचें सूख मागता. सोम्या तांचे दीस पुलगोत्रेन तूं उणें कर. ह्या भेटयलेल्या मिसा वरवीं, मागण्या वरवीं सोम्या तूं तांकां पुणें फावो कर. तूं तांकां सुटका दी सोम्या. तूं तांकां सासणाचो विशव दी. तूं तांकां तुज्या उजवाडान रावंक फावो कर. हय सोम्या, तुजी कृपा तांचेर देंवोन येवन दी. तुजी काकळूत तांकां फावो कर म्हूण ह्या वेळार आमी परतून मागता. तशेंच आमी मागता सोम्या बरी सावध आनी भलायकी रॉकी रॉड्रिगसा पासत ताचे दुडवांची अडचण पयस जावं. बरी सावध आनी भलायकी आपणाच्या फॅमिलीच्या मेंबरां पासत आनी बरी शिर्वीस फिलीप आनी साल्वादोरा पासत मागता. फिलीप डिसोजा तशेंच सोम्या मागता आमी मिली बर्नार्ड रॉड्रिगसा पासत आनी ताचे फॅमिली पासत. सायमन ए फेर्नांडीसाक फावो ती सिर्वीस ताचे दुयेक आनी भुरग्यांक बरी सावध आनी भलायकी फावो जालेली जाय. हो आमच्या भावाचो अत्रेक आनी आवडो तो पुरो कर म्हूण आमी मागता सोम्या. अँटनी गुडिनो पासत आमी बरी भलायकी मागता. तशेंच सोम्या पिटर फेर्नांडीसाची डायबिटीस बरी जावच्याक, तसो पाव सूण जाला तो परतून तातूंत जीव येवच्याक मागता. जेसिका आनी मॅकलिनो आमी मागता. लिवियाना, विन्सेंट, अँटनी हांच्या सिर्विसेचेर तुजो आशिर्वाद. तशेंच मॅक्सीन आनी ताच्या सांगाता वावरतल्या भुरग्यांक आनी सलिजाक तुजो आशिर्वाद आनी तुजें बेसांव आमी मागता. फ्रांसीस ए रॉड्रिगसाक बरेंपण दी म्हूण आमी मागता. ग्लोरिया आनी सायमन डिसोजाक तांच्या जिविताचो बरो सांगाती आनी सांगातीण तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. रि हे रि राम महाराय शिके दे रि राम महाराय सिदे दे रे रा 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 रिबा दे रि राम महाराय शिके दे रि राम महारा रा 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 रि दे रे. तुजी कृपा देवय तांचेर सोम्या. तुजो उजवाड तांच्या जिवितान फांकय. आमचे अत्रेक आनी आवडे आमी तुका उबारता. आमच्या आत्मीक उणेपण आमी तुका उबारता. दी आमकां तुजें बळ सोम्या. कर आमकां तूं जण एकल्याक तीर आनी गट सोम्या. दी आमकां जण एकल्याक बरी सावध आनी भलायकी. हय सोम्या आमच्या मागणेच्या जमती खातीर आमी मागता. ह्यो जमती परतून एकठांय जावच्याक तूं वाट दाखय. ह्या आमच्या जमतीच्या मेंबरांक तूं कृपा दी सोम्या. गठाय दी तुजो वावर करूंक, तुजें राज विस्तारूंक सोम्या. आनी ह्या आमच्या मुंबयच्या शारांत आनी महाराष्ट्रांत आसलेली ही पिडा तुज्या रक्तान बांदून तूं नपयत कर सोम्या. आज आमी पळयता ह्यो सगळ्यो ट्रेनी चालू जाल्यात. तूं राख आनी सांबाळ सोम्या. आनी ही पिडा तुज्या रक्तान तूं पुसून काड. तुजो उजवाड ह्या आमच्या मुंबयच्या शारांत फांकय म्हूण आमी परतून मागता. आनी आमचें दिसपट्टें जिवीत आदले भाशेन तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी खालती विनवणी ह्या वेळार आमी तुका उबारता आसतना तुजो पवित्र आत्मो तूं देवय. तुज्या पवित्र आत्म्याक तूं पाटय आनी ह्या प्रितमेचें रूप नवें कर म्हूण आमी खतखत्यान मागणें करता. खतखत्यान आमी परतून मागता. तुज्या मोगान आमकां भर सोम्या. तुज्या मोगान तूं आमकां दादोशी कर म्हूण आमी तुजे लागीं आमचे अत्रेक आनी आवडे उबारून आस्कार सुस्कार सोडून आमी विनवणी करता.
Riba hara rama hara shiki diri rama hara sidi di da 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 da. Ri diri rama hara shiki diri rama hara sidi di da 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 da. Ri diri rama hara shiki diri rama hara sidi di da 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 da. Ri diri rama hara shiki diri rama hara sidi di da 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 da. Ri diri rama hara sidi da 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 da. आमच्या हात उबारूया वसंत जणांनी मागणे करीत रावात मागाळ बापडानो जाता तितलो वेळ Riba hara rama hara shiki diri rama hara shiki diri da 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 da. Ri diri rama hara shiki diri rama hara sidi da da. Hallelujah 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 hallelujah. आमचे हात उबारून आम्ही सगळे एका काळजात म्हणून तीर बावटठाण मागोया ओतोय तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाट प्रितमेक नव्या रूपात ओतोय तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाट प्रितमेक नव्या रूपात ओतोय तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाट प्रितमेक नव्या रूपात ताने ता तुझ्या जरी दी आमकां ते जिवे उदक ताने ता तुझ्या जरी दी आमकां ते जिवे उदक आत्मा म्हजो आशेता तुका आत्मा म्हजो आशेता तुका तुझे बिन जियोंक नाका आत्मा म्हजो आशेता तुका तुझे बिन जियोंक नाका हात उबारून बोर तुझ्या मोगान म्हाका दिता हांव अर्गां तुका बोर तुझ्या मोगान म्हाका दिता अर्गां तुका एका ताळ्यान सगळीं ये बापाच्या हातम्यात हे जेजूच्या हातम्यात ये मोगाच्या हातम्यात मोगाच्या हातम्यात ये बापाच्या हातम्यात ये जेजूच्या हातम्यात ये मोगाच्या हातम्यात मोगाच्या हातम्यात हय सगळ्या ह्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी शक्तीन तूं आमचे मदेकांत उबो आसाय तुजो उजवाड सोम्या आमचे थंय तूं फाकय हय सोम्या तुज्या उजवाडान सोम्या आमचे गिन्यान आनी मोत तूं भर कित्याक तूं ल्हानविकाय असो तूं बडो तूं दुडोप आनी शांत काळजाचो आनी तूं आमकां शिकयताय कित्याक तुजें वजन सोम्या तुजें वजें हाडू जावन आसा आनी तुजें जू सोंपें जावन आसा उलय सोम्या तुजी साकरां आमी आयकता तुज्या उजवाडान सोम्या तूं आमकां परजळीत कर तुज्या महिमेन भर जाणवायेन भर म्हूण आमी परातून मागता सोम्या आमी तुका नमस्कार करता तूं आमचो गुरुजी तूं आमचो शिकयणार बुजवणदार आनी बोध दिणारो उलय सोम्या तुजी भुरगीं आमी आयकता जेजू तू हासर्यावत तू कितलो दुडो बो निर्मळ बडो तू परजळटाय
Fantian eket pori Jesu Tu asariavo Kotun सगळी सांगाता Jesu Tu asariavo Tu kitlo dolor Bonirmol bada Tu porzoltai Fontiane ket pori Jesu Tu asariavo या वेळार संगीत वाचता असताना आम्ही पवित्र आत्म्यान बरोवया आणि देवाचें उतर आयकोंक आमी आयती जावया. हालेलुया हालेलुया अर्गात का समय अर्गात का समय अर्गात का समय अर्गात का समय महिमात का समय स्तुतीत का समय. भगयोन मार्कान बरयलेल्या शुभ वर्तमानावयलें वाचप अवेस्वर 1. कफरनाम पर्यंत ते गेले आनी सनवार पावतच जुदेवांच्या देवस्थानान भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्र्या भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेल्या परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानान आसलो आनी ताणें बोब मारली म्हणून जेजू नाजरेतकारा, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक येलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो भक्त. पूण जेजून ताका धमकायलो म्हणून ओगो राव आनी ह्या मनशा वयलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वयलो भायर सरलो. सगट लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हे आनी कितें नवी शिकोवणी आनी अधिकारान दिलेली, मेळ्या आत्म्यांक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकोतात. आनी रोखडेच गालिलियाच्या आख्ख्या प्रांतान ताचें नांव गाजलें. देवाचें उतर हें. मोगाळ बाबणून आयच्या दिसा ह्या देवाच्या उतराचेर थोडे नियाळ हांव तुमच्या फुड्यान दवरतां. आज आमी पळयता हो सगळो संवसार देंवसाराचे पदवेकाल आसा. सांजू हांव आपणाच्या पयल्या चिटेंत 5व्या वेस्परान 19व्या वळेन म्हणटा, हो संवसार वायटोव्याच्या ताब्यांत आसा. पूण सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येयलो आनी ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतलीं सोडयल्यांत. कॉलस्करांक बरयल्ली चीट पयलो आवेस्वर 13वी वळ म्हणटा, ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतलीं सोडयल्यांत आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत उतरायल्यांत. आनी देखून मोगाळ बाबडनो, आमी क्रिस्तांवांनी वायटाक भियोवचें न्हू.
वायट करणाऱ्यांक आमी भिवोचें न्हू. आनी त्या वायट करणाऱ्या फाटल्यान आसा त्या वायटव्याक पासून आमी भिवोचें न्हू. आमी भियेता कित्याक? कारण आमी जाणा तो खुबूच कठीण म्हूण. आमच्यान त्या वायटाक, त्या वायटव्याक, त्या वायट करणाऱ्यांक सावरावंक जावचें ना, सोंसूंक जावचें ना, तांकां आमच्यान फुडो करूंक जावचो ना. आनी देखून आमी तांकां भियेता. आमी तांचे वाटेक रावना. आमी उगीच रावता. आमी आमची मान बागोवन रावता. आनी तेन्ना मोगाळ बाब न्हू आमी ताची गुलामां जाता. पवित्र पुस्तकांत स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, एका बळिश्ट मनशाक कसलीच भिरांत ना जेन्ना तो आपणाचें घर राखता तेन्ना. जेन्ना स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या बळिश्ट मनशाची खबर करता तेन्ना तो ह्या वायटव्याची, देंवसाराची खबर करता. पूण उपरांत स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा की जेन्ना ताचे वोन दुसरो कोण व्हड बळिश्ट येवन ताका हारयता तेन्ना ताच्यान ताचो माल लुटोंक जाता. जेन्ना तो ताचे ओन व्हड बळिश्ट येवन ताका बांदता तेन्ना ताच्यान ताच्या ताब्यांत आसलेल्यांक, ताच्या गुलामपणांत आसलेल्यांक सुटका दिवं येता. आनी देखून मोगाळ बाबडोन आमी ह्या संवसारांत आसा त्या वायटाक, वायट करणाऱ्यांक आनी तांच्या फाटल्यान आसा त्या वायटव्या पदवेक आमी भियोचें न्हू. कित्याक ह्या वायटाक फुडो करता तो स्वामी जेजू क्रिस्त. साम मार्क आपणाच्या शुभ वर्तमानान बगोर बगोर आमकां म्हणटा, स्वामी जेजू क्रिस्त वायटाशी झुजलो. वायटव्या आत्म्यांक ताणें भायर आयलें. वायटवे आत्मे ताणें काडून उडयले आनी स्वामी जेजू क्रिस्तान जैत व्हेलें. आनी देखून मोगाळ बाबडनो आमी वायटाक, वायट करणाऱ्यांक आनी तांच्या फाटल्यान आसलेल्या ह्या वायटव्या पदवेक आमी भियोवचे सुवातेर आमी हें उणेपण, हें वायट आमी स्वामी जेजू क्रिस्ताचे आधीन करूंक जाय. कित्याक स्वामी जेजू क्रिस्त हें वायट केदें व्हडलें जाल्यारय, कितलें कठीण वो आमच्यान ताका सावरावंक जायना आनी हें वायट घडयेक आमच्या घराब्यांत आसा, आमच्या समुदायान आसा, आमच्या समाजांत आसा, आमच्या देशांत आसा, ह्या आमच्या संवसारांत आसा. हें वायट कितलें व्हड जालें जाल्यारय, कितलें कठीण वो आमच्यान तें सोसूंक नजो तसलें, आमच्यान तें सावरावंक जायना तसलें जाल्यारूय तें आमी जेजूचे स्वाधीन करूंक जाय. जेजू ताका बांदतलो आनी ताका बांदून घातल्या उपरांत त्या वायटाक स्वामी जेजू क्रिस्त ताच्या ताब्यांत आसलेल्यांक, ताच्या गुलामपणांत आसलेल्यांक सुटका दितलो. आनी आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी जैत जोडटल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबडनो, जेन्ना कोण एकलो देंवसाराच्या ताब्यांत आसता, देंवसारान जेन्ना कोण एका मनशाक गुलाम केलेलो आसता तेन्ना त्या मनशान चिंतोंक पासूंक जायना. त्या मनशाक तो वायटवो चिंतोंक पासून दिना. ताची मोत तो बांदून घालता. देंवसाराच्या राज्यांत आसलेलो मनीस एके भाशेन सैराणा भायर जाता. आनी हे आमी आजकाल ह्या संवसारांत आमी पळयता. आजकाल मोगाळ बाबडनो कितें आमी टीव्हीचेर आयकता तें आमी रोखडेंच करता, आमी तें मानून घेता. जेन्ना आमी आमच्या टीव्हीचेर कितें एडवर्टायजमेंट आयकता तेन्ना ती वस्त आमी रोखडीच घेवंक सोदता. आनी एका मनशा लागीं आसलेले तें आमकां जाय. आनी एकलो जो कितें करता तें आमच्यान करूंक जायना, तितलें आमचे लागीं ना जाल्यार आमकां उणेपण भोगता.
ह्या संवसारान आमी कितें आयकता, न्यूजपेपराचेर आमी वाचता, आमच्या वाड्यान कितें गजाल जाता, खबरो चल्ल्यात, त्यो आयकून आमी मोगाळ रोखड्योच त्यो आमी मानून घेता आनी सगळो लोक कितें करता तें आमी करूंक लागता, तांच्या फाटल्यान वेता. आनी हें आमी आजकाल ह्या संवसारान पळयता. देंवसार आमकां चिंतोंक दिना, आमची मोत आनी आमचें मन तो बांदपासान घालता. पूण जेन्ना आमी आमचें जिवीत सोम्या जेजू क्रिस्ताचें आधीन करता आनी सोमी जेजू क्रिस्त आमकां सोडयता, तेन्ना पयले सुवातेर सोमी जेजू आमकां काळजा मनाची सुटका दिता. आनी जेजूच्या राज्यान आमी एके भाशेन सैराणार येता. जेजूच्या राज्यान आमच्यान मागीर चिंतोंक जाता, नियाळोंक जाता. सगळेंच आमी रोखडेंच मानून घेना, पूण आमी नियाळ करता, आमी चिंतता हें सारकें ओ न्हू, हें बरें ओ वायट. आनी तेन्ना मोगाळ बाबडो काळजा मनाची सुटका आमकां मेळटकच आमच्या जिवितान एके भाशेन देवाचें हाजीरपण आमकां भोगून येता. नाजाल्यार मोगाळ बाबडो आमी पळयता आजकाल ह्या संवसारांत मनशाचें जिवीत सगळेंच संवसारी वस्तूंचेर आनी गिरेस्तकायेचेर थारायलेलें आसा. मनीस आनीक म्हणजे विकतें घेवंक सोदता. मनीस दादोशी ना आनी ह्या संवसारीपणान त्या मनशाक देव दिश्टी पडना. आनी हें देंवसाराक जाय. देंवसार मनशाची मोत हे भाशेन तो बांदून घालता आनी ताका चिंतोंक दिना की त्या मनशाक फकत संवसारी तें दिसता आनी संवसारी तें देंवसार ताका दाखयता आनी देवाक तो पळोवंक दिना. पूण जेन्ना सोमी जेजू क्रिस्त आमकां काळजा मनाची सुटका दिता, जेजूच्या राज्यान आमी सैराणार येता आनी आमी चिंतोंक शकता, आमी नियाळ करूंक सुरू करता, तेन्ना एके भाशेन आमकां देवाचें हाजीरपण भोगून येता. देवाचें आसणें मोगाळ बाबडोन आमच्या नदरेक येता. हालेलुया. आनी आमी ताका भोजोंक सुरू करता. आनी आमी पळयता मोगाळ बाबडोन सांत मार्काच्या इवांजेलांत शुभवर्तमानांत 5:1-20 पर्यंत गेरेझेन म्हटलेल्या एका मुल्कांत आमी पळयता तो दादलो देंवसाराच्या ताब्यांत आसलेलो. सैराणा भायर जावन तो येवशिल्ल्यान भोंवतालो. आपूण कितें करता तो नको आसलेलो. आमी जायते पटी मोगाळ बाबडो आमी कितें करता तें आमी नकळो. संवसार कितें म्हणटा आनी आमकां कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी चलता आनी जियेता. आनी ह्या प्रमाणे हो मनीस आमी पळयता सैराणा भायर जावन तो त्या सिमित्रीन भोंवतालो. पूण जेन्ना सोमी जेजू क्रिस्ताक तो भेट्टा आनी जेजू ताका सोडयता, तेन्ना तो सैराणार येता. आनी सैराणार येतकच तो आपणाची मान बागोवन जेजूक नमस्कार करता. हालेलुया, हालेलुया. आनी हेंच मोगाळ बाबडो तुज्या आनी म्हाज्या जिवितान घडटलें जेन्ना आमी जेजूच्या राज्यान येतले हांव. तेन्ना आमी सैराणार येतले हांव. आमच्यान चिंतोंक जातलें, आमच्यान नियाळ करूंक जातलो आनी आमकां जेजू दिसतलो. देवाचें हाजीरपण भोगून येतलें आनी आमी ताका नमस्कार करतले. सांत मार्क आमकां आपणाच्या शुभ वर्तमानांत म्हणटा की देंवसाराचेर जेजून जैत वेलें, देंवसाराची पदवी जेजून नास केली. कित्याक मोगाळ बाबडो सांत मार्क खेरीतपणी वायटोव्याची खबर करता. हांव तुमकां विचारतां, आदाम आनी एवेच्या जिवितान पयलें पातक येयलें ओ पयलो देंवसार येयलो? पयलें पातक येयलें ओ पयलो वायटोवो येयलो? तुमी तो जवाब जाणा. पयलो देंवसार येयलो. आनी देंवसारान येवन तांकां नाडलें
तांकां ताळणेन घातलें आनी जेन्ना ती ताच्या ताळणेक सांपडली तेन्ना ताणें पातक आदारलें आनी त्या पातका वरवीं जायतें काळजा मनाचें उणेपण तेंचे भितर येयलें, कुडीचें उणेपण येयलें, कश्ट येयले आनी तांचें जिवीत मरणांत तेंकलें. आनी हे देंवसार तो वायटोव्यो तुज्या आनी म्हाज्या जिवितान करता. तो तुज्या आनी म्हाज्या जिवितान, आदाम आनी एवेच्या जिवितान केलें तें तो करता. एक खेळ खेळटा, तो आमकां भुलयता, तो आमकां नाडटा. आमी पातकान पडोशें करता आनी पातकान पडल्या उपरांत मोगाळ बाबडनो तूं आमचेर रास चलयता, आमकां वळवळायता आनी आमकां त्या मरणाच्या काळोखान तूं बुडयता. आनी देखून सांत मार्क म्हणटा, पयले सुवातेर जेजून देंवसाराक भायर आयलो, देंवसाराची पदवी मोडून उडयली जेजून आमच्या जिविता वयरली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी म्हणटा बरी खबर, ही जावन आसा ती पयली बरी खबर मोगाळ बाबडनो, जी तुवें आनी हांवें सत मानूंक जाय, की जेजून तुका आनी म्हाका काळोखाच्या पदवेंतली सोडयल्यांत. आनी जेन्ना आमी काळोखाच्या पदवेंतली सोडटा मोगाळ बाबडनो, तेन्ना आमचें जिवीत सोंपें जाता, तेन्ना आमचें जिवीत सुटावें जाता, आमच्यान पातकाचेर जैत व्हरूंक जाता. हालेलुया, हालेलुया. आनी हे सोम्या जेजू क्रिस्तान तुका आनी म्हाका फावो केलां देखून आयज आमी देवाक आर्गां दिवया. जेन्ना मोगाळ बाबडनो सोमी जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका जैत दिता, तेन्ना पयले सुवातेर तो तुका आनी म्हाका काळजा मनाची सुटका दिता. कित्याक मोगाळ बाबडनो, आमी आमचेंच जण एकल्याचें जिवीत पळोवया. आमी कितें करता ताका नेम ना. काळजान मनान आमी पयले सुवातेर बोस ओथीर जावन आसता. आयज एक आमी म्हणटा आनी चिंता, फाल्यां आमी दुसरेंच कितें करता. जानेराच्या पयल्या तारीखेर जायते दादले म्हणटात हांव पियोवचो ना, थोड्याच दिसांनी 2-3 बाटल्यो पियेतात सोऱ्याच्यो. जानेराच्या पयल्या तारीखेर आमची भुरगीं तरणाटीं कॉलेजीक वेतात, ती म्हणटात की आतां हांव ह्या वर्सा बरे भाशेन लिसांव करतली आनी बरे मार्क्स काडून आपूण पास जातलो. थोडेच दिसांनी आमी पळयतात तांचे बूक बंद आसात. एग्जाम येय पर्यंत, परिक्षा लागीं पावसर त्या बुकांक हात लायनात. आमी व्हडा म्हणटा जानेराच्या पयल्या तारीखेर आतां ह्या वर्सा बरे भाशेन मागणें करतलें, हांव जेमेवचो ना, पयत पुस्तक वाचतलो, मिसाक वेतलो, जमतीक वेतलो. उपरांत मोगाळ बाबडो आमी पळयता त्या उरलेल्या वर्साच्या 12 म्हयने आमचें मागणें ना, पयत पुस्तक खंय थंय कोणशान पडलेलो आसा, जमतीक वचूंक आमकां वेळ ना. काळजान मनान मोगाळ बाबडो आमी बोस ओथीर जावन आसा. एक आमी चिंता, आमी निश्चय करता, दुसरें आनी कितें करूंक पावता. हें कित्याक मोगाळ बाबडो? कारण देंवसार आमच्या काळजान मना भितर आमचेर आड झूज मांडटा. तो आमच्या काळजान मनान, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या बोगणांनी आमकां हारयता. आमकां तो ताळणेन घालता, आमकां तो आड घालता. हे आमी जण एकली आमच्या जिवितान पळयता, आमच्या खासगी जिवितान पळयता. आनी देखूनच पयले सुवातेर आमकां काळजा मनाची सुटका जेजू दिता. आमच्या काळजा मनांतले ते वायट, त्या वायटोव्याक जेजू भायर आयता. आमच्या काळजान मनान मोगाळ बाबडो जाय ते वायट आसा, तें जेजू आपल्या रगतान पुसून काडटा आनी त्या वायटोव्याक आमच्या काळजान मनांतलो तो भायर आयता. तेन्ना मोगाळ बाबडनो आमी आमच्या कर्तुबांनी थीर जाता. तेन्ना मोगाळ बाबडो जेन्ना कोण एकलो चेडो वो चेडू म्हणटा ह्या वर्सा हांव लिसांव करतलो, तेन्ना ताच्यान लिसांव करूंक जाता. कित्याक ताच्या जिवितान ताका आड पांय दिवंक
देंवसाराक जेजून थंयसरलो भायर काडलो, ताच्यान जायना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या बगणांनी आमकां सुटकेची गरज, आनी ही सुटका जेजू तुका आनी म्हाका दिता. आनी ही सुटका जेजूच्या नांवान जेन्ना आमी जोडोवन घेता, आमच्या कर्तुबांनी मोगाळ बाबडून आमी भोव स्थिर जाता. देंवसाराक आमकां हालोवंक दोलोवंक जायना. आमी आमच्या मनान कितें थरयता बरें करूंक, सारकें तें करूंक, नीट तें करूंक, तेन्ना आमी तें करूंक पावता आनी तें आमी शार्तीक पावयता. हालेलुया. नाजाल्यार आमचें जिवीत मोगाळ बाबडून सदांच अर्दें खुरें खंय. आमी कितें बरें करूंक सुरू करता आनी मदेकात तें सोडून दिता. आनी जेन्ना मोगाळ बाबडो आमच्या काळजान मनान आमी थीर जाता, आमच्या कर्तुबांनी आमी थीर जाता, तेन्ना आमच्या जिवितांत एक नवो बरवसो उदेता. कितें बरवसो उदेता की जें निराशीपण आमचे भितर आसलेलें की ह्या वायटोव्याचेर, ह्या वायट पदवेचेर, ह्या वायट करणाऱ्यांचेर आनी ह्या वायटाचेर घडयेक हांव केन्नाच जैत व्हरतो ना आसलो आनी व्हरोंक पावचो ना आसलो. कित्याक तो कितलो व्हड जावन आसा, कितलो कठीण, ताका म्हाज्यान सावरावंक जावचें ना, सोंसूंक जावचें ना. पूण आयज हांव जेजूच्या नांवान ताचेर जैत व्हरता. जेजूच्या नांवान आयज ताचेर जैत व्हेलां. आनी देखून आयज आमच्या काळजान मनान जावं आमच्या ह्या संवसारान, आमच्या देशांत, आमच्या खाजगी जिवितांत, आमच्या घराब्यांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या समाजांत आयज आमकां एक भरवोसो आसा की जेजू ताचे वण बलिश्ट जावन आसा. जेजू पदवेदार जावन आसा. आनी देखून कोण कितलोय पदवेदार जालो जाल्यारय, कोण कितलोय कठीण हो वायटोवो, हो सावरावंक नजो तसलो, सोसूंक जायना तसलो जावन आसा तरी आमी ताका जेजूचे स्वाधीन करतले आनी जेजू ताका बांदतलो, जेजू ताका भायरायतलो. हालेलुया. आनी आमकां सुटका मेळटली. आमच्या जिवितांत आयज एक नवो बरवसो उदेला मोगाळ बाबडो. हालेलुया, हालेलुया. महिमा तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया. आनी देखूनच मोगाळ बाबडो जेन्ना जेजून शिकोवन दिली, लोक अजाप जालो आनी म्हणूंक लागलो धर्मशास्त्र्यां भाशेन न्हय, पूण अधिकारान तो शिकोवन दिता. धर्मशास्त्रांची शिकोवण मोगाळ बाबडो ती मनाची शिकोवण जावन आसलेली. धर्मशास्त्री जेन्ना शिकोवण दिताले तेन्ना अनेक मनशाची उतरां घेवन ते शिकोवण दिताले आनी म्हणटाले की हांगासर ह्या शास्त्रान हांवें बरयलां, हो कायदो आसा, तो कायदो आसा म्हूण शास्त्रांतले ते सांगताले. पूण जेजून जेन्ना शिकोवण दिली ती आपणाच्या काळजांतली दिली. जेजूक देवाची ओळख आसलेली आनी त्या भायर संवसारी जिविताची ओळख आसलेली. जेजूक देवाचो खोल अनुभव आसलेलो आनी संवसारी जिविताचो अनुभव आसलेलो. आनी सोमी जेजू क्रिस्त जेन्नाय उलयलो तेन्ना ह्या आपणाच्या अनुभवांतल्यान उलयलो. खंयच्या पुस्तकांतलीं उतरां काडून तो उलोवंक ना, जशें आमी मनशां उलयता तशीं. मनांतलें तो उलोवंक ना, पूण काळजांतलो जो अनुभव ताका आसलेलो तो ताणें लोकांक उगडापू केलो. आनी जायतेच फावटी आमी हें पळयता आमच्या पाद्री बाबांच्या शेरमांवांनी 10 वर्सां, थोडे फावटी 12 वर्सां, 8 वर्सां ते सेमिनरीन शिकल्यात. पवित्र पुस्तक आत्तो पत्तो तांणी न्हयच वाचला, पूण ताचें शिकप केलां. आनी त्या भायर तांणी जायते हेर कठीण विशय आसात, त्या विशयांचेर तांणी नियाळ केला, ताचें शिकप केलां. पूण उपरांत जेन्ना ते येवन हे आमचे आपुरबायेचे पाद्री भाव येवन आमच्या फुड्यान रावतात आनी आमकां शर्माव दितात, तेन्ना ते आमचे लागीं ओपारेंनी उलयतात, ते आमकां काणयो सांगतात आनी सोंप्या आनी सुटाव्या उतरांनी आमकां सत उगडापें करतात. वय शुभ वर्तमानाचेर, देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना सोंप्या आनी सुटाव्या उतरांनी तो नियाळ ते आमकां दितात. हें आमी पळयता. एका पाद्री बाबाक हांवें पळयलो मोगाळ बाबडो, सोंप्या आनी सुटाव्या उतरांनी तो सताची ओळख दिता.
दर एका आपणाच्या शर्मावांत आनी तेन्ना मोगाळ बाबडून हांवें पळयलां ही ताची उतरां आयकता आसतना लोकांक म्हणजे सोंसूंक जायनात. ही ताची उतरां आयकता आसतना मोगाळ बाबडनो लोक एके भाशेन वळवळटा आनी ते आपणाची वॉचां पळयता हेचो शर्मो केन्ना काबार जातलो म्हूण. मोगाळ बाबडनो जायतेच फावटी आमकां पळयत पुस्तकांतली गोड गोड उतरां बरीं लागतात, पूण जेन्ना कोण एकलो पाद्री येवन सोंप्या आनी सुटाव्या उतरांनी आमकां सत सांगता तेन्ना आमकां तें सोंसूंक जायना. आनी हें आमी पळयता जेजूच्या शिकवणेंत. आनी देखून लोक अजाप जालो. जेजूची उतरां मोगाळ बाबडनो आमकां चिंतूंक लायतात, आमकां नियाळोंक शिकयतात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची उतरां आमचें काळीज आनी मन उजवाडायता. हालेलुया. आनी देखून मोगाळ बाबडनो देवाचें उतर मोगाळ बाबडनो एका मंत्रा भाशेन न्हय. देवाच्या उतरा वरवीं कितें मॅजीक जायना वो जादू जायना की हांव तें उतर पत्तूर म्हणजे एका पोपटा भाशेन म्हणटा जाल्यार म्हज्या जिवितान बरेंपण येतलें. ही सजमणी मोगाळ बाबडो चुकीची सजमणी जावन आसा. पूण जेन्ना तें देवाचें उतर तूं आनी हांव आयकता तेन्ना त्या उतराचेर आमी विस्वास ठेवता, त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत बदलता, त्या उतरा प्रमाणे आमी सोम्यान जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करता, तेन्नाच की मोगाळ बाबडो तें उतर आमच्या जिवितान फळादीक जाता. त्या उतरा वरवीं मोगाळ बाबडनो आमकां सोडवण आनी नवें जिवीत मेवता. त्या उतरा वरवीं आमी देवाचें राज भोगोंक पावता. आनी देखून मोगाळ बाबडनो देवाचें उतर मोगाळ बाबडनो चड गरज आमी तें नियाळोंक, तें आमी समजोंक. न एका पोपटा भाशेन तींच उतरां सत मानून घेनासतना बेश्टी ती उतरां आमच्या मनांत आनी जिबेचेर आमी सांगोंक, पूण ती उतरां काळजान मनान नियाळोंक, त्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक, त्या उतरा प्रमाणे आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आयज आमकां जेजू आपयता. आनी देखूनच मोगाळ बाबडो जेजून सौगां कारव्यांक वेंचून काडली. आंद्रे सिमावाचो भाव, सिमावाक, जुआवाक आनी जाकोबाक. आमी पळयता साम मार्काच्या शुभवर्तमानांत पयले सुवातेर पयलें जें काम जेजू करता जावन आसा की जेजू ह्या सौगांक घेवन एक समुदाय घडटा, एक जमो घडटा. कित्याक? आपणाचें उतर आयकूंक, उतराचेर नियाळ करूंक, त्या उतरा प्रमाणे आपणाचें जिवीत बदलोवंक, एकामेकाक बरी देख दिवंक, ह्या उतरा प्रमाणे सोम्या जेजूचो पाटलाव करूंक, सोडवण आनी एक नवें जिवीत जोडून घेवंक आनी उपरांत सर्गींच्या राजाचे दायजी जावंक, तें सर्गींचें राज जोडून घेवंक आनी तें राज देवाचें हेरांक परगटोवंक आनी संवसाराचेर विस्तारूंक. सोम्या जेजू क्रिस्तान ह्या सौगा भावांक घेवन एक समुदाय घडली, एक जमो घडलो. आनी देखून मोगाळ बाबडनो हें जें मागणें आमी युट्यूबाचेर करता, ही शिकवण दिता, त्या मागण्याच्या जमतीच्या मेंबरांकी आनी गरज मोगाळ बाबडनो आतां हे आमच्या मुंबयच्या शारांत जेन्ना ही पिडा उणी जायत वेता तेन्ना आमी सांगाता मेळोंक आनी जावं ल्हान ल्हान जोम्यांनी आमच्याच बिल्डिंगांत रावतात तांकां सांगाता घेवन ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक, मातसो वगत अर्गां दिवंक, वाखाणी करूंक, आराधन करूंक, त्या उतरा प्रमाणे एकामेकाक बरी देख दिवन आपणाचें जिवीत बदलोवंक, सोम्या जेजूच्या पावलांनी चलोवंक, सोडवण आनी नवें जिवीत आनी बरेंपण जोडून घेवंक, देवाचें राज दिसा दिसपट्टी भोगोवंक आनी तें देवाचें राज हेरांक फावो करूंक हो मागण्याचो जमो चड गरजेचो. आतां आमी आमच्या जमतेनी विनंतेचें मागणें आमी सुरू केलेलें आसा. आमची भाव भयणां पयस पयस बसून थारायलेले सुवातेचेर बसून विनंती करतात. फुडें आतां आमी
ल्हान मागण्याच्या जोम्यांनी एकठांय जावंक जाय. आमचे बिल्डिंगान आमी रावता थंयसर वळखीच्यांक घेवन पयस पयस बसून तोंडाक मास्क घालून आमी मागणी करूंक सुरू करूंक जाय. आनी तेन्नाच मोगाळ बाबणो देवाचें राज आमी भोगोवंक पावतल्या. हालेलुया, हालेलुया, महिमा तुका, स्तुती तुका, हालेलुया. सोम्या, आयच्या दिसा आमी पळयता ह्या संवसारान कितलें वायट आसा. घडयेक आमच्याच जिवितांत, वाड्यांत, समुदायांत, समाजांत, आमच्या देशांत कितलें वायट आसा. वायट करणारे आसात, वायटोवे पोदवेन वावरतात आनी ह्या सगळ्या वयर आनी फाटल्यान तो वायटोवो आत्मो रास करता. हे आमच्यान सावरून नजो, हे आमच्यान सजोवंक जायना कसलें. हे खूबच कठीण सोम्या. आनी तो कितलो बळिश्ट. कोण आमकां जैत दितलो. आयज इतलें निराशीपण आसा. आयज हें सगळें सोम्या आमी तुका समर्पण करता. तुज्या आसऱ्या खाल आमी येता. आमचें निराशीपण आमी तुका उबारता. आज घडयेक बावाडटा आनी बरवसो नाश जाला, हे उणेपण आमी तुका उबारता. आयज आमी पळयता सोम्या, आमकां चिंतोवंक आनी नियाळोवंक वेळ ना. कितें आमी करता काय नेम ना. कोण आमकां कितें सांगता, हो संवसार शिकयता, आमच्या मनांत घालता आनी आमकां हेर भाशेन आयकोंक येता तेंच आमी करूंक पावता. कितें बरें, कितें वायट, कितें सारकें आनी कितें सारकें न्हय, हो चिंतोवंक पासून आमकां सोयग ना. हे आमचें उणेपण आयच्या दिसा आमी तुका समर्पण करता. खरेंच सोम्या, आज तो वायटोवो आमचेर पदवी चलयता. पवित्र पुस्तक म्हणटा तशें आयज हो सगळो संवसार देंवसाराच्या ताब्यांत आसा आनी तो सोम्या मनशाक ताळणेन घालून पातक आदारोंक लायता. पूण तुजी बरी खबर आयज आमी आयकल्या. हे आमचें उणेपण, ही आमची अस्कतकाय, ताची पदवी, ताच्यो बुलवण्यो, ताच्यो ताळण्यो सोम्या सगळ्यो आमी तुज्या हातीन दिता. हय सोम्या, जायतेच फावटी आमच्या काळजान मनान आमी बोस ओतीर एक आमी चिंता, पूण उपरांत आमी तें करूंक पावना. वेगळेंच आमी कितें तरी करूंक पावता. ह्या उणेपणांतले, ह्या आमच्या अस्कतकायेंतले तूं आमकां सोडय, तूं आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता सोम्या. आनी आमी आमचे हात तुका उबारता, आमच्या काळीज आनी मन आमी तुका उबारता. संकश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कांतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका. सगळे सांगाता. संकश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कांतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका. हात उबारून. तुका बरी आसता तेन्ना म्हजे भितर सुस्कार सोडटा. हांव दवलां कितें करचें, दुनियाचेर उसपाक येवन रावचें. संकश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कांतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका. संकश्टांनी, संकश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कांतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका. हय सोम्या, आयज आमी तुका सोदता. कित्याक ह्या संवसारांत आनी आमच्या समाजांत आनी समुदायांत गवळी नासलेल्या शेळ्या भाशेन आमी जालेली आसा.
कोण आमकां कांय एक सांगिना, शिकयना, मार्गदर्शन दिना, वाट दाखयना. आयज सगळीं आमी शिंपडलेलीं आसा. हय सोम्या, तुजें उतर सोम्या आमकां उगडापें करूंक सरळ, सोंप्या आनी सुटाव्या उतरांनी स्वताची ओळख दिवंक तुज्या मुणयाऱ्यांक तूं तयार कर. आनी आमचेय काळीज आनी मन तूं उजवाडाय. तुजी महिमा आमी पळोवच्याक, तुजो उजवाड आमी देखूंक, आनी तूं सगळ्या पदवेन आनी अधिकारान रास करता आसतना आमी भोगोंक, तुज्या बळादीक मोगान आमी बरोवंक तूं फावो कर. आनी हें सर्व बरेंपण आमच्या मागण्याच्या जमतींनी आमकां भोगोवंक दी. न्हय एकल्या दोगांक पूण सगळ्यांक आमकां सांगाता एक जमो कहो, एक समुदाय कही तुजें उतर नियाळोंक, आमचें जिवीत बदलोवंक, एकामेकाची देख घेवन तुजो पाटलाव करूंक, सर्गींचे राज आमी जोडून घेवंक तूं आमकां फावो कर. म्हूण ह्या वेळार आमची काळजां मनां उबारून, आमचें उणेपण आमी उबारून, आमचे आवडे उबारून आमी मागता. काळीज आमचें उजवाडाय सायबा, तुका पळोवंक दी आमकां. कित्याक ह्या संवसारीपणान आमकां तूं आयज दिसना. सगळ्यान संवसारी जालेलें आसा. काळीज आनी मन आमचें उजवाडाय सायबा, तुका पळोवंक दी. काळीज म्हजें उजवाडाय सोम्या, काळीज म्हजें उजवाडाय तुका पळोवंक दी. सांगाता तुका पळोवंक दी. परतून गावया. काळीज म्हजें उजवाडाय सोम्या, काळीज म्हजें उजवाडाय तुका पळोवंक दी. तुका पळोवंक दी. हात बारया. मोहिमेन तूं रास करताना परजळ तुजो पळोवंक दी. उतय तुजो बळादीक मोग हांव गायता पवित पवित पवित. परतून मोहिमेन तूं रास करताना, मोहिमेन तूं रास करताना परजळ तुजो पळोवंक दी. उतय तुजो बळादीक मोग हांव गायता पवित 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 पवित. तुजतो पवित 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 तुका पळोवंक दी. तुका पळोवंक दी. हे सगळें सांगाता सांगुया. तुका पळोवंक दी. तुका पळोवंक दी. वय सोम्या आमकां तुका पळोवंक दी. तुका पळोवंक दी. पुरो जालें संवसारीपण सोम्या, तुका पळोवंक दी. तुका पळोवंक दी. रि रा महाराज शिकी रि रा महाराज सिद्धि रि रा 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 रि महारा रा महाराज शिकी रि रा महारा रा 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 रि बादि रि रा महाराज शिकी रि रा महाराज सिद्धि रि रा 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 राबादि रि रा महाराज शिकी रि रा महाराज शिकी रि रा महारा रा 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 रि बादि रि रा महाराज शिकी रि रा महाराज सिद्धि रि रा. सगळें समय आवडा आमी तुका समर्पण करता. आमचें जिवीत, आमचे घराबे, आमची फामील सगळें सोम्या तुका मानता तहें जावं दी. उपकारीपणान सोम्या आमच्या सगळ्यो गरजो आमी तुका उबारता. सगळी आमची इंतेसां आमी उबारता. तुका जाय तशें तूं कर, कित्याक तुका जाय आमकां जण एकल्याक सूख दिवंक. बापा, सगळें आमी तुज्या हातीन घालता.
म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडटा तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता कितें करशी तुजो उपकार मानता सगळ्याक तयार सगळेच मोगान घेता सगळे बापाच्या हातीन घालून म्हजें जिवीत तुज्या हातान घालता तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता कितें करशी तुजो उपकार मानता सगळ्याक तयार सगळेच मोगान घेता तिसरे पोवटी आनी निमणे पोवटी उतरां गावया गायता आसतना बश्टी उतरां न्हू पूण सगळेंच आमचें आनी अदीक करून जे आमकां थार दिना तें जाका आमी फुडो करिना तें चड कठीण तें आमच्या घराब्यान कडेक आसा आमी रावता थंयसर आसा आमच्या समाजान आसा समुदायान आसा आमच्या देशान आसा ते बापाच्या हातीन आमी सोडया म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडटा तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता कितें करशी तुजो उपकार मानता सगळ्याक तयार सगळेच मोगान घेता सगळी हात उबारून बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा सांगाता बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा रे बादारा महाराज शिदी दी ला 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 महाराज शिदी दी 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 ला 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 रे सगळे सोडून दिवया मोगाळ सगळ्या खंती उस्क्यांक आमी मोकळी जावया ह्या वेळार आनी मिसाचे भेटेक आमी आयती जावया तेच्या आदी आमी काकुळतीचो तेस आमी भेटोया रे रे रा महाराज शिकी दे रे रा महाराज सिदी दे ला 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 रे रे रा महाराज सिदी दे ला 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 बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. जेजू तूं मेलय पूण मनशा खातीर जिविताच्यो झऱ्यो व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुतीचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे झरी अगणीत देव काकुती सगळ्या संवसाराक काकुतीन बुडय आनी ताकाच आमचेर रोखय. ओ रक्ता आनी उदका तुमी काकुतीची झर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुजेर पातयेतां. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपाटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगसिता तशींच आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायणेन पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेन बलयले सरेस्पर तुजेटाय आसा वस्त्र्यां भितर तूं सदव आनी सदैव फाळ जगोशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सत मानता देवा बापा सरकुमदारा सर्ग आनी पित्मेच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यात पुत्राक आमच्या सोम्यांक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत समावलो आंकवार मरिये थंय जल्मालो पोंच पिलाता काल पाद्रे कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो
तो मेलो आनी ताका निकिबिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो, सर्गात चडलो. सरपदीदार देवा बापाच्या उज्याक बसला. थंय तांय जियां आनी मेलेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पबीत सभेक, भक्तांचो एकताल, पातकांचें बगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सासणाच्या बापा, आमी तुका भेटयता आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या मोगाळा पुत्राची आनी आमच्या धन्य आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण, जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा, आमी तुका भेटयता आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या मोगाळा पुत्राची आनी आमच्या धन्य आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण, जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा, आमी तुका भेटयता आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या मोगाळा पुत्राची आनी आमच्या धन्य आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण, जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा, आमी तुका भेटयता
आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या बोमगळा पुत्राची आनी आमच्या धन्य आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर सासणाच्या बापा आमी तुका भेटयता आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या बोमगळा पुत्राची आनी आमच्या धन्य आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगल्या संवसाराची कापलूत कर पबीत देवा पबीत सरपदेदारा पवित्र मान्नावीण आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर पबीत देवा पबीत सरपदेदारा पवित्र मारनावीण आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर पबीत देवा पबीत सरपदेदारा पवित्र मान्नावीण आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर सासणाच्या देवा तुजे काकुतीक शीम मेरना तुजे मायेचें भांडार सोंपना आमचेर दयाल नदर घाल आमचे थंय तुजी काकूत वाडय आमच्या आगोट काळान आमी निराशे आनी अविस्वासी जावं नाय व्हडल्या विस्वासान तुजी पबीत खोशी पाडूंक तीच मोग आनी काकूत आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन दातुले बापाकडे धावता ताच्या हुसक्यात बसून ते संतोषता तेच पोरी हांव तुजे कडे येता गोपान घे म्हूण हांव मागता येता देवा येता सोम्या बाळका पोरी हांव येता येता देवा येता सोम्या बाळका पोरी हांव येता नदर म्हजी सोम्याचेर तूं
बोटा ताची आज्ञा पाळून नाव चलता तोच म्हजी वाट सजिवितानी दार तोच तो म्हजे सर्गी राज येता देवा येता सोम्या बाळका पोरी हांव येता येता देवा येता सोम्या बाळका पोरी हांव येता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवोट तुमचेही सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या भावा भयणीनो, मनीस जाल्ल्यान आमी वस्कोत. जायते फावटी आमच्या असक्तायांक लागून फावो ते परी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोवंक आमी पावनात. जेजून शिकयलेल्या रस्त्यार आमचीं पावलां चलूंक आमी पावनात. आनी ह्या कारणांक लागून पातकाच्या काळोखांत आमी जायते फावटी सांडूंक पावल्या. तर ह्या वेळार ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानांत वांटो घेवंक आमची तयारी करतना आमच्या पातकांचो आमच्या चुकीचो आमी उगडास दवरुया. आनी आमच्याच चुकीचें दूख धरून पापाचे बोगसोडे मागतना सगलीं आमी सांगात्या म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट को सोम्या काकूट को क्रिस्ता काकूट को क्रिस्ता काकूट को सोम्या काकूट को सोम्या काकूट को. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगल्या मनान तुजी बुजबून करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगल्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. एब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. देवाक कशें मानचें. एकामेकाची भाव भयणां कशी मोगान जियेयात. वाटसुऱ्यांक भिराड दिवंक विसरूं नाकात. अशें करून थोड्या जाणांनी नकळो जावन देवाच्या दुतांक आपल्या घरांनी घेवन तांचो परामास केलो. बंदखणीन आसात तांचे बरोबर तुमी आसलेल्या भाशेन बंदखणीन आसलेल्यांचो उगडास करात. आनी पिडापीड सोंसतात तांचो उगडास करात. कित्याक तांचे भाशेन तुमी आजून संवसारांत आसात. सोगटांनी लग्नाक फावो तो मान दिवचो आनी लग्नाचो पलंग कत नासतना सांबाळचो. कित्याक पोसड्यांची आनी परद्वाऱ्यांची देव न्हीद करतलो. तुमची साल इमटेपणाची
जावची न्हय आनी तुमचे कडेन कितें आसा तितल्यानूच दादोशी जावचें. कित्याक देवान आमकां सांगलां, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. तर आमी काळजीदारपणान म्हणोया, सर्वेस्पर म्हजो आलाशिरो, हांव कोणाकच भिवोचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. तुमच्या वडिलांचो उगडास करात. तांणी तुमकां देवाचें उतर परगट केलां. ते कशे जियेले आनी वावरले ते नियाळात आनी तांच्या भावार्थाची देख घेयात. जेजू क्रिस्त काल, आयज आनी सदांकाळ तसोच. देवाचें उतर ये. देवाचे व्हड उपकार. अंतरगितां घेवया आमी गायन. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितलो. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितली, ताचें नांव सदांच वाखाणटली. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितली, ताची देणी केन्नाच विसरची ना. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितली, ताचें नांव सदांच वाखाणटली. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितली, ताची देणी केन्नाच विसरची ना. तो बक्षिता सगळीं म्हजी पातकां, तो पिडेंतले म्हाका बरें करता. तो मरणांतलो म्हाका सोडवून दिता, तो काकुतीन मोगान म्हाका भरता. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितली, ताचें नांव सदांच वाखाणटली. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितली, ताची देणी केन्नाच विसरची ना. ताची देणी केन्नाच विसरची ना. उद्गाराक सगळीं आमी उबी रावया. मागातानी तुमी घेतल्या, सोदा तुमकां मेळटले. दारान मारात ते उगडटले. सर्वेस्पराक जय जय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूचें नांव गाजतालें देखून हेरोद उपराजाकूय ताची खबर पावली. कांय जाणां म्हणत, स्नान दादा जुवांव मेल्यांतलो जिवंत जाला देखून हाचे लागीं विजमितां जातात. पूण दुसरी म्हणत, तो एलिजा. आनीकूय हेर म्हणत, तो एक प्रवाद्यांतलो एकलो. तें आयकून हेरोदीन म्हणलें, हांवें गोमटी कातरून लायलोलो जुवांव तोच मेल्यांतलो जिवंत जाला. तर हेरोदियास नांवाचे आपले भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुवांवांक धरलोलो आनी कोड्या सांकळी बांदून बंदखणींत घाल्लो
कारण जुवांव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय. पूण हेरोदियासाच्या काळजांत ताचो मोग राग शिजतालो आनी ती ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका अशें करूंक मेळो नासलें, कित्याक तो सात्वीक म्हूण आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुवांवाक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी कुशे मनान ताका कान दितालो. अशें आसतना एक बरी संदी सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवरांक सभावादीक आनी गालिलियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें आनी त्याच हेरोदियासाची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताचे सांगाती जेवणाक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय हांव दितलों. म्हजे राजवटीचें अर्द जाल्यार लेगून ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें आनी कितें मागूंक हाय म्हणून. तिणें जबाब दिलो, स्नान जाता जुवांवाचें शिंस माग. वेगी वेगी भितर येवन तिणें अशें मागलें, स्नान जाता जुवांवाचें शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो. पूण सोपुताक लागून आनी आपणाच्या बिडेक पडोन चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजा एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवांवाचें शिंस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून भोणकोणीत ताची गोमटी कातरली आनी शिंस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें आपल्या आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून ताणीं ती एका समाधींत निकिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमचें जिवीत जावन आसा एक खेरीत देणें देवाचें. आनी जे परी आमी हे आमच्या जिवितांत जियेता, जो वावर आमी आमच्या जिवितांत करता, जे बरेपण आमी ह्या जिविता वरवीं आमी समाजांत पुरगोडटा, तें जावन आसा आमचें देणें देवा सोरें. आनी जरूय आमी आमचें जिविताचें हें देणें देवाक सोंपता तसलें करूंक सोदता जाल्यार आयज स्नान जाता जुवांव बावतिस्म आमकां सगल्यांक एक खेरीत नमुनो, एक सोपुल्ली काणी प्रितीच्या भावा भयणो हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. मेल्ल्या उपरांत खंय एक मनीस सर्गींच्या दारवाट्याशी पावलो आनी दारवाट्यार ताका बागून पेद्रू मेवलो. आनी आपली फुडली वाट दवरतना बागून पेद्रून तांच्या खांदार खंय एक खुरीस दिलो आनी तो खुरीस घेवन ताणें आपली फुडली वाट चलची आसली. हो मनीस आपण स्वर्गाच्या दारवाट्याशी पावला म्हूण समजून खुशालकायेन हो खुरीस घेवन फुडें गेलो. नेटान जायती वाट तो चल्लो, पूण अकस्मात हो खुरीस खंय ताका जोड लागूंक लागलो. आनी जेन्ना ह्या खुर्साचो पेज वाडलो, प्रितीच्या भावा भयणो, हो मनीस थकून थकून चिंततालो कसो म्हूण हांव हो खुरीस फुडें व्हरतलो काय म्हूण. अकस्मात ताका खंय वाटेर एक कोयती दिश्टी पडली आनी तो खुशाल बरी जावन ही कोयती घेवन आपल्या खुर्साचें सकयलो एक अर्दो भाग ताणें खातरलो आनी परत खुरीस खांदार घेवन म्हणूंक लागलो, आतां म्हजो खुरीस ल्हवू जाला, हांव नेटान फुडें वेतलो. आनी असोच तो अर्दो कातरलेलो खुरीस घेवन तो फुडें गेलो. पूण मातसो फुडें वचून परत ताका तो खुरीस भारी जोड लागूंक लागलो आनी ह्याच कारणाक लागून परतून ताणें ती कोयती घेवन आपल्या खुर्साचें आनीक एक अर्दो भाग खातरलो. आनी असोच प्रितीच्या भावा भयणो, जसो तो फुडें वतालो, जेन्ना ताका तो खुरीस जोड लागतालो, एके भाशेन ती कोयती घेवन तो खुर्साचो सुपुर्लो भाग खातोरीत गेलो. अकस्मात ताणें पयस जावन एक व्हड हवेली पळयली, एक व्हड घर पळयलें, सगळेंच उजवाडान तें लोकलोकतालें आनी तो म्हणूंक लागलो,
हांव आतां पावलों, बेगीनूच हांव वेतलों आनी म्हज्या शांतीच्या ह्या सर्गीच्या राज्यांत हांव भितर सरतलों. प्रितीच्या भाव भयणो, खरेंच दणबडान तो खुरीस घेवन तो धांवलो, पूण जेन्ना तो त्या दारवट्याशी पावलो एक खोल खाई ताका दिश्टी पडली. आनी ही खाई आपूण कसो पार करतलो काय म्हणून हो मनीस चिंतूंक लागलो. लागीं लागशिल्ली खंय ब्रीज दिसता काय म्हूण तो पळोवंक लागलो, पूण ना, ताका कांयच ब्रीज वो कांयच दुसरें संवाद दिसूंक ना. आनी असल्या वेळार निराशी जावन तो आपलो खोरीस थंयच दवरून थंयच बसूंक पळयतालो. दुसरी कशे भाशेन ही खाई पार करून सर्गीच्या राज्यांत भितर सरतात ती. आनी ह्या वेळार तो पळयता दुसरो लोक जो ताच्या फाटल्यान येतालो, आपले आपले खोरीस घेवन ते येताले. हे खाईचे लागीं पावल्या उपरांत थंय पळयल्या उपरांत तांकां कांयच दिसना जावन आपलो खोरीस त्या खाईचेर दवरून हे वाटेन साकून दुसऱ्या वाटेन वेतालीं. आनी हें पळोवन हो मनीस चिंतूंक लागलो, हांवूय म्हजो खोरीस वसोच दवरून दुसऱ्या वाटेर सर्गीच्या राज्यांत भितर सरतलो. पूण जेन्ना ताणें आपलो खोरीस ते खाई दवरलो, प्रितीच्या भाव भयणो, तो धाकटो पडलो. एके भाशेन ताका दुसरे वाटेर ताका वचूंक मेवना जालें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही काणी आयज हांव कित्याक सांगता काय, जायते फावटी आमच्याय जिविताचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमकां दिसून येतलें, जेन्ना आमच्याय जिवितांत कोश्ट दोग येतात, जेन्ना आमी आमच्या जिविताच्या तुफानांनी सांठावन एके भाशेन शॉर्टकट्स उजार करून आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक पावता. पूण जायते फावटी ही शॉर्टकट्स जी आमी आपणायता आमचेच जिविताचेर नियाळ केल्यार आमकां कळून येता की ही शॉर्टकट्स आपणावून आमीच सर्गीची वाट विसरता, चुकता. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर तुज्या भाव भयणो आमी नियाळ करुया. दोग मनशांची काणी आमकां आयकूंक येता. पयली म्हणल्यार हेरोद पादशा आनी दुसरो स्नानदातार जुआन बावतिस्त. पयले सुवातेर आमी हेरोदा विशीं नियाळ करुया. जायते फावटी आमी म्हणटा हो हेरोद जाची काणी आमी आयज आयकता तो तोच हेरोद जो जेन्ना जेजू जल्मलोलो तेन्ना आसलोलो तो. पूण ना, आयज जे हेरोदाची आमी काणी करता तो जावन आसा त्या हेरोदाचो पूत. आनी जेन्ना आपलो बापूय हो संवसार सोडून वेता ताच्या उपरांत राजकाल तो आपूण सांबाळटा. पूण दोगांयनी पायन आनी पुतान आपल्या जिवितांत एक व्हड चूक आदारली. पयले सुवातेर हेरोद पादशा आमी जाणा जेन्ना जेजू जल्मलोलो आपल्याच स्वार्थीपणाक लागून जेजूक मारूंक तो सोदतालो. आनी ह्याच कारणाक लागून जायत्या इनोसेंट भुरग्यांक ताणें जिवेशी मारले. आनी आयज आमी ताच्या पुताची हेरोदाची काणी आयकता. आपल्याच स्वार्थाक लागून आपल्याच दिल्लें उतर सांबाळूंक आपली खुशी नासतना लेगून तो आपल्याच हातांनी जुआं बावतिस्पाक तोकली कातरून ताका जिवेशी मारता. प्रितीच्या भाव भयणो, ही काणी थंयच सोंपना. आयज आमी पळयता कशे परी जेन्ना सगलो लोक जेजू विशीं उलयता, हेरोदियस आपल्याच भितर आपली जी किर्म आदारली तांच्या मनांत येता. एके भाशेन तांचें कुशियेंस तांकां थोपता. जेन्ना सगलो लोक जेजू विशीं उलयता, हेरोद म्हणटा हो जुआन बावतिस्त जाका हांवें मारला तो परत जिवंत जाला. तुज्या भाव भयणो, जेन्ना आमी पातोक आदारता आमकां शांती सूख मेवना. पूण एके भाशेन हें पातोक आमचे पुराय जिवितांत आमचे कुशियेंसाक तोपीत रावता. शांती सूख आमकां जिवितांत केन्नाच फावो जायना. उरफाटें म्हणल्यार आमी स्नानदातार जुआन बावतिस्ताच्या जिविताचेर नियाळ केल्यार आमकां कितें पळोवंक मेळटा. जेजू आमच्या सोडवटदाराची वाट तयार करूंक तो आयलोलो. स्वताक सदांच वेंग मारून स्वताच्या मार्गार तो चलतालो. कितें वायट कितें बरें न्हू त्या लोकांक तो तोंडार सांगतालो. स्वताक सदांच खालती तो रावलो. जेन्ना हेरोद एक वायट जिवी जियेतालो, एक राजा तो, तरूय आसतना ताका सोत तें तो सांगता. आनी ह्या कारणाक लागून ताका बोणकुणींत बंद करतात. तरूय आसतना जाणा तो आपूण बोणकुणींत आसा, आपल्यान कितेंय म्हणलें जाल्यार आपल्याक कसली खास्त फावो जातली ताका खबर ना. तरूय आसतना स्वताक तो सदांच पाळो दिता. स्वताच्या मार्गार
तो सदांच चलता आनी ह्याच कारणाक लागून स्वताक ताणें फुडो केलो देखून ताका आपलो जीव पासून त्याग करूंक पडटा. तुज्या भावा भयणो, हीच शिकवण आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान मेळटा. आनी तें म्हणल्यार जिवितांत कितलेय कोश्ट कितलेय त्रास येवं सदांच आमच्या स्वर्गीच्या बापाच्या शिकवण्या प्रमाणे चलूंक आमकां सगल्यांक एकेरीत उलो. जुवांवाच्या जिवितांत जायते त्रास आयले तरूय आसतना तो स्वत तें उलयलो, स्वताच्या मार्गार तो चल्लो. आमच्याय जिवितांत तुज्या भावा भयणो, मनशां जाल्यार अस्कोत आमी जायते त्रास जायतीं तुफानां उपजतलीं, जायती पिडा आमच्या जिवितांत भितर सरतली. पूण ह्या सगल्या वेळार जेजूचे खाला जेजूचे खुशयेक आमची मान बागोवंक आमकां सगल्यांक एकेरीत उलो. तर आयज ह्या मिसाच्या भेटींत वांटो घेतना प्रतीच्या भावा भयणो, सदांच आमी उगडास दवरुया. जेन्ना आमी हो जिविताचो रस्तो चलता, दोन वाटो सदांच आमचे फुडें आसतात. एक वाट आमकां जायती सरळशी दिसता, कांयच कोश्ट त्या रस्त्यार आमकां दिसनात. आनी दुसरी वाट प्रतीच्या भावा भयणो जायती कोश्टां भरीत आसता. उंच सकल त्या वाटेर आमकां दिसतात आनी जायते फावटी मनशां जाल्ल्यान आमी ही सरळ ती वाट वेंचून काडटा. पूण आमच्या सर्वंडरा जेजूच्या जिविताचेर नियाळ करुया. देव तो जाता जाल्यार एक सुखी एक खुशालकायेचें जिवीत ताच्यान जिवूं येतालें, पूण आपल्या बापाचे कुशेक कान देऊन एक कोश्टी जिवीत तो जियेलो. स्नानदाता जुवां बावतेस एक सुखी जिवीत ताच्यान जियोंक जातालें, पूण आपल्याक धाडलेल्याचें उतर आपल्या मनांत दवरून ताची खोशी करूंक एक कोश्टी जिवीत तो जियेलो. सगल्या आमच्या सांता भोगतांचेर जांकां आमी मानता, जांकां आमी मनान लेखता, तांच्याय जिविताचेर नियाळ करुया. कशे परी कोश्ट तांच्या जेन्ना जिवितांत आयले, कालचुधारपणान ताणें तांकां फुडो केलो. तर आयज प्रितीच्या भावा भयणो, ह्या मिसाच्या बोलिदान वांटो घेतना क्रिस्ती जावन आमचेय जिवितांत येतले कोश्टांचेर आड झुजूंक देवाचें बळ आनी आदार आमकां सगल्यांक मागुया. स्वीकार करे बाबा किरकोळ काणी आमची, ओपून दिताव तुका उपकारी मोनाची. उंडो आनी वायन हाडून येता तुज्या मासा रक्तान बदल म्हूण मागता. कालवारीच्या दोंगरार तुवें भेटयलो सॅक्रिफीस परत समारंभता, सॅक्रिफीस परत समारंभता. स्वीकार करे बाबा किरकोळ काणी आमची, ओपून दिताव तुका उपकारी मोनाची. स्वीकार करे बाबा किरकोळ काणी आमची, ओपून दिताव तुका उपकारी मोनाची. म्हज्या भावा भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, आमी तुजीं साकरां तुजे वेदीचेर हीं दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबूय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन.
सोर्बेस्पो तुमचे इसोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताईं, जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें खूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जळून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळयान आमी सोगलीं गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोसमोरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. त्याच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पुरगोटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन आमी पुरगोटा. तुझ्या येण्याक बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी बोगटीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मामसमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा आनी ऑजवल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनो जिवनपणाचो बरवास धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन धर्म दुतां आनी सर्व काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रितीच्या भावा भयणो, आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्तान आमकां एक खेरीत मागणी शिकोवन दवरलां, जाचे वरवीं आमी आमच्या देवाक आमचो बाप म्हूण पाचारता आनी आमी ताची भुरगीं कशीं आमच्या जिवितांच्यो गरजो आसात, आमची जी मागणी आसात ती ताचे फुडें दवरूंक शकता. तर थीर भावार्थान हेंच मागणी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्तान शिकलोले मागणी सगली आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालण्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जी येताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाका पयल्यांत ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोट सरूंक म्हाका केदींच निर्मूंक नाकाय. आमेन.
स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषालाय स्वागत करता स्वातिकिष्टा प्रीतमोकाच्या रावतू कलसांत मोच्या स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषालाय स्वागत करता स्वातिकिष्टा प्रीतमोकाच्या रावतू कलसांत मोच्या स्वातिकिष्टा प्रीतमोकाच्या रावतू कलसांत मोच्या खुशे मनान गोरीब ती सुभागी सुरकींचें राज तांचें शांत ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज जातलें. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, सोरवणेच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमकां सगल्यांक आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक मोगाळ बाबणो आयज पत्तून आमी फादर ट्रेवर परेराक आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आयज तांणी आमकां उलो मारला कितले आमच्या जिवितान कश्ट वो त्रास येयले जाल्यार आमी जेजून शिकयलेल्या सता प्रमाणे आमी चलोंक जाय आनी आपणाच्या मुणयारपणा वरवीं आमकां सर्गीचें काण आयज तांणी फावो केलां. देखून आयज आमी देवाक आर्गां दिता आसतना सदांच आमी फादर ट्रेवर परेराक पासत आमी मागणें करया. तांचे माय पासत फातिमा परेरा पासत आमी मागणें करुया आनी तांचे पासत बरी सावध आनी भलायकी आमी मागोया आनी आमी देवाक आर्गां दिवया. थँक्यू फादर. देव बरें कर. सुम्याच्या दिसा आमी तुका आर्गां दिता. लॉरन्स डिसोजाची बायपास सर्जरी हार्टाचें ऑपरेशन बोस कठीण आसलेलें. दोतोरांक पासून तसो दुबाव आसलेलो त्यो बरे भशेन जावंक निर्मिलें. ते डॉक्टर पासून अजाप जाले तुज्या कर्तुबा वरवीं आनी ते डॉक्टर म्हणूंक लागले आमचे पासत तुमी मागात. ही आमची ऑपरेशनां ह्याच भशेन जावंक आनी लोक बरो जावंक. तुका आर्गां सोम्या, तुका महिमा, तुका स्तुती, तुका वंदन. तुका आमी आर्गां दिता सोम्या जोझफ फर्नांडिसाचे बायपास सर्जरी काळजाचें ऑपरेशन बरे भशेन जालें देखून तेंच
मिनिनो फेर्नांडीस युकेन तुजे कृपे वरवीं तुज्या आदारान ह्या भोव व्हडल्या ऑपरेशनाक काळजाच्या ऑपरेशनाक बायपास सर्जरीक तयार जालो तिसर इतली पिडा कोरोना व्हायरस पिडा वाडल्या तरी तुवें ताका तारीख फावो केली आनी त्या तारीखेचेर ताचें बरे भाशेन ऑपरेशन जावन आयज तो घरा परतून येयला आनी तो बरो जायत आसा म्हणून आमी तुका अर्गां दिता सोम्या ह्या तिगी भावांक तुवें एक नवें जिवीत दिलां तांची सडवण तुवें केल्या तुवें तुजो हात तांचेर दवरला आनी ह्या डॉक्टरांचो नर्सांचो वावर तुवें सुपडाक घातला म्हूण आमी तुका अर्गां दिता सायबा तेंच एकली भयण म्हणटा मागण्याच्या वेळार तिच्या माथ्यान चडच काज येताली ती नको आसलेली कित्याक तिका घडटा पूण गेल्या सुमानान न्हय ताच्या वयल्या सुमानान जेन्ना पेकोणीचे मागण्यांनी मीस जालें तेन्ना तुवें तिका सुटका दिली आयज ही भयण म्हणटा मागण्याच्या वखदार आदले भाशेन हें तिका घडना तिच्या बेंडाचीय दूख बरी जाल्या तिच्या घराब्यान आनी फामिलीन मोग आनी एकवट येयला देखून ही भयण तुका अर्गां दिता सोम्या आयच्या दिसा सोम्या आमचे दिनवासी पावन आमची अर्गां आमची वाखाणी आयज आमी तुका भेटयता तुका आमी उबारता आनी ह्या वेळार आमी तुका नमस्कार करता तुका आमी नमान करता सर्व तुज्या उपकारां पासत सर्व तुज्या बरेपणा पासत आनी ह्या वेळार खेरीतपणी तूं आमच्या काळजांत आसाय तुजो उजवाड तूं फाकयताय आनी तूं आमकां परजळीत करताय देखून तुज्याच परजळान रावून सोम्या आमी तुका आमच्या रायाक आमच्या तारोकाक आमी नमस्कार करता तुका आमी आराधन करता नमन स्तुति महिमा वाखाणूया पवित्र सभा स्तुति जेजू स्तुति जेजू तारो कामसो मोलादिक्तो मोइमेसो राजा नोमान करया नोमान स्तुति महिमा वाखाणूया पवित्र सभा आमच्या हात उबारून स्तुति जेजू तारोकांचो मोलादिक्तो मोइमेसो राजा मान बागोया आनी नमान करया नमान करया वर्णन ताका पवित्र सभा स्तुति जेजू कात बारून स्तुति जेजू तारोकांचो मोलादिक्तो मोइमेचो राजा सांगात आमी हालेलुया गावया हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया. सगळ्या ह्या वेळार तूं आमचे मदेकांत उबो आसाय. तूंच तो सरपदवेदार, सर्व शक्तिवंत आनी बळवंत तूं आमच्या मदेकांत उबो आसाय म्हूण आमी तुका नमस्कार करता. सरकार संवसाराचेर तुका सगळो अधिकार आनी पदवी आसा आनी पदवी हो अधिकार तुवें तुज्या कश्ट मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं मेळोवन घेतला. आमची सोडवण करूंक, आमकां जिवीत दिवंक म्हूण आमी तुका नमस्कार करता. तूं ह्या संवसारी आयलोय सोम्या. ह्या संवसाराच्या काळोखांत तूं उजवाड जावन आयलोय. काळोखाच्या सावळेंत मरणाच्या काळोखांत आसलेल्यांक तूं उजवाड जालोय. आयज आमी पळयता सोम्या, हो संवसार देंवसाराच्या आनी वायटोव्याच्या ताब्यांत आसा. आमी आंग काडटा, आमकां हुस्को जाता, जायते स्पटी आमी भियेता. कित्याक तो कितलो बळिश्ट आमच्यान सावरोंक नजो तसलो, आमच्यान सोसूंक जायना तसले, खूबच कठीण. आयज आमी ह्या संवसारांत, आमच्या देशांत, आमच्या समाजांत, आमच्या समुदायान, आमच्या घराब्यांनी, आमच्या वाड्यांनी आमी पळयता आनी आमकां वोट कंज जाता. पूण आयज सोम्या आमी आमचो बावाट आनी विस्वास तुजेर ठेवता. कित्याक तुवें म्हटलेलें आसा, जेन्ना ताचे ओन कोण एकलो आनीक बलिश्ट आनी बळवंत येता तेन्ना तो ताका बांदता आनी ताचो माल लुटता. ताच्या ताब्यांत आसलेल्यांक, गुलामपणान आसलेल्यांक तो सुटका दिता. आयज तूं आमची सोडवण करूंक येयलाय. आज तूं आमकां सुटका दिवंक आयलाय आनी आमचे मदेकांत तूं उबो आसाय म्हूण आमी तुका वाखाणटा, तुका दिन वाजता. तुजे तसलो आनीक दुसरो ना. तूं आश्चर्यवंत, तूं एकलोच आमचो सोडवणदार, आमकां जीव दिणारो. ओय सायबा, आज मनशाच्या मतीन काळोख आयला, ताच्यान चिंतोंक जायना. पूण तूं जाणसाय उजवाड सोम्या आमच्या गिन्यानान, आमच्या मोतीन. तूं आमकां परतून सैराणार हाडटाय, तूं आमकां चिंतोंक शक्ती दिताय. परतून सोम्या संवसारीपणान तूं आमकां दिसोन येताय. तुजो उलो आमकां आयकता. तूं आमकां काळोखाचे आनी सैतानाच्या पदवेंतले सोडयताय. तूं आमकां ताळणेंत घालता तेन्ना तूं आमकां राखताय आनी निवारताय. तूं आमकां काळजान मनान सुटका दिवन आमच्या कुतुबांनी आमकां थीर करताय आनी आमच्या जिवनान, आमच्या जिवितान एक व्हड बरवोसो उदेसो तूं करताय. जंय वाट ना आली थंय तुवें आयज वाट उक्ती केल्या देगोन सोम्या. तुज्या उतरा वरवीं सोम्या आयज तूं आमकां उलो मारताय. तुज्या उतरा वरवीं सोम्या तूं आमकां चिंतोंक लायताय. तुज्या उतराक पाळो दिवन आमचें जिवीत बदलोवन तुजो पाटलाव करूंक आयज तूं आमकां उदेंतीतान अस्तंते पर्यान, उत्तरेतान दुखिने पर्यान तूं आमकां एकठांय करताय. आमचे जोमे, आमचो समुदाय, आमची पवित्र सभा तूं बांदून हाडटाय. तुज्या गुड अर्थ कुडीचे जिवे सांदे जावन ह्या संवसारान आमी जियोंक आनी वावरोंक आनी तुजें राज विस्तारोंक तूं आमकां तुज्या स्वासान आनी घटायेन आनी जिवान भरताय देखून आमचे हात उबारून तुका आमच्या सोडवणदाराक आनी जीव दाताराक आमी अर्गां दिता, वाखाणटा, दिन वाजता आनी आमी तुजी स्तुती गायता. रिवे तेरे राम हाराय शिके तेरे राम हाराय रे रा 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 रे राम हाराय शिके तेरे राम हाराय से रे रा 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 रा.
रे दे रे रा महाराज से के दे रे रा महाराज से दे रे रा 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 लिखे रे रा महाराज से हे रे रा महाराज से के दे रे रा रे दे रे रा महाराज से दे रा 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 के दे रा 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 रे दे रे रा सगळे भाषण देण्याने सम्याची स्तुती करूया होय सम्यान तू पदवेदार तू असर्यावंत तू जीव दातार तू एकलोच आमचो सोडवणदार तू आमच्या आत्म्याचो संतोष सम्या महिमा तुका सम्या स्तुती तुका सम्या हालेलुया महिमा तुका सम्या स्तुती तुका सम्या हालेलुया तू सर्व शक्तिवान सम्या तू आमचो बुजवणदार तू आमचो बूध दिणारो जावन आसाय तू काकुतीचें दार आमकां जण एकल्याक तुज्या सारको आनी दुसरो ना सम्या हालेलुया हालेलुया महिमा तुका सम्या महिमा तुका सम्या महिमा तुका सम्या हालेलुया 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 रिबाहारा रामहारा इशकेदेरी रामहारा रिखेरी रामहारा सिखेदेरी रामहारा रिबादेरी रामहारा रा 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 खेरीरा रिबादेरी रामहारा रा 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 रिखेदेरी रामहारा इशकेदेरी रामहारा रिखेरी रामहारा रा 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 जेसू तू असर्यावंत सांगा आता संतोषान जेसू तू असर्यावंत जेसू तू असर्यावंत म्हज्या आत्म्याचो संत सगळे एका ताळ्यान व्हडल्यान गावया जेसू तू असर्यावंत जेसू तू असर्यावंत जेसू तू असर्यावंत म्हज्या आत्म्याचो संत सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय म्हज्या आत्म्याचो संत जेजू तूंच म्हजी सोडवण जेजू तूंच म्हजी सोडवण जेजू तूंच म्हजी सोडवण जेजू तूंच म्हजी सोडवण म्हज्या आत्म्याचो संत मोगाळ बाबळांनो उर्बेन उमेदीन आमी उतरां गावया कित्याक जेजू ह्या वेळार आमची सोडवण करता ही उतरां गायता आसतना जायत्यांक जेजू देंवसाराच्या सोंपक्यांतली सोडयता पिडेंतले सोडयता वायट चिंतनांतली भावनांतली सोडयता देखून आमचे हात उबारून जेजूची आमी स्तुती गावया जेजू तूंच म्हजी सोडवण जेजू तूंच म्हजी सोडवण जेजू तूंच म्हजी सोडवण म्हज्या आत्म्याची सोडवण हात उबारून सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय म्हज्या आत्म्याचो संत जेजू तूंच म्हजें जिवीत जेजू तूंच म्हजें जिवीत जेजू तूंच म्हजें जिवीत जेजू तूंच म्हजें जिवीत म्हज्या आत्म्याचो संत पोतून गावया जेजू तुका जिवीत दिता फुडार दिता सुख दिता देखून जेजू तूंच म्हजें जिवीत जेजू तूंच म्हजें जिवीत म्हज्या आत्म्याचो संत हात उबारून सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय म्हज्या आत्म्याचो संत सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय म्हज्या आत्म्याचो संत सांगाता तुज्या सारको आनीक दुसरो देव ना तुझ्या सारको आनीक दुसरो देव ना आदार म्हाका दितलो संतोषान तुज्या सारको आनीक दुसरो देव ना समजोन म्हाका घेतलो पोतून आमी गावया
तुझ्या सारको आनी दुसरो देव ना आदार म्हाका दितलो तुझ्या सारको आनी दुसरो देव ना समजून म्हाका घेतलो हात उबारून धन्या तू सोडवो होंडार आत्म्याचो राखो होंडार देव तू सर्पद्वेदार अस्कत कायेंतून सादार भिताय तू बहळ तुझे बळपवित आत्म्याचे सदां काळ आमचे सवे देणे तुझे कृपेचे सांगाता तुझ्या सारको आनी दुसरो देव आदार म्हाका दितलो तुझ्या सारको आनी दुसरो देव समजून म्हाका घेतलो तुझ्या सारको दुसरो देव ना तुझ्या सारको आनी दुसरो देव आदार म्हाका दितलो तुझ्या सारको आनी दुसरो देव समजून म्हाका घेतलो धन्या तू बूक दिनार धन्या तू बूक दिनार इश्ट म्हजो शिकवो होंडार देव तू बुजवो होंडार धीर आमकां दुखा वेळार दार तुका कोतीचे सगळ्यांक ते उक्ते केले जणे पिकल्या पक्षणे दिवचे विश्वासनाचे सांगाता तुझ्या सारको आनी दुसरो देव आदार म्हाका दितलो तुझ्या सारको आनी दुसरो देव समजून म्हाका घेतलो तुझ्या सारको आनी दुसरो देव आदार म्हाका दितलो तुझ्या सारको आनी दुसरो देव समजून म्हाका घेतलो समजून म्हाका घेतलो समजून म्हाका घेतलो हालेलुया 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 महाराज श्री महाराज उषादिया लामा मसिकिया लामा तिरिया महाराज शिके महाराज श्री लामा शिकिया महाराज शिके लामा सिकिया लामा महाराज शिके हालेलुया 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 रे महाराज श्री महाराज शिके महाराज शिके महाराज शिके महाराज शिके महाराज शिके महाराज सिदे रे महाराज शिके महाराज सिदे रे महाराज सिदे के महाला ला 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 हालेलुया 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 समया जेजू तू या वेळार आमचेशी आयलाय तू आमचे बोगलेक उबो आसाय म्हण आमी तुका नमस्कार करता खरेंच समया तुका आमच्या जिविताचो काळोख दिश्टी पडटा आमच्या आत्म्यान काळजान मनान काळोख आसा आयज देखून आमच्या कुडींत आमी कश्टावता आमी झुजता आमकां धार ना आयज तुका आमच्या घराब्यान काळोख दिसता आमच्या फॅमिलींत ह्या संवसारांत आमच्या समुदायांत आमच्या समाजांत आमच्या वाड्यांत जिन्सां बासान तुका काळोख दिसता समया
पूण तूं जाणसय उजवाड. काळोख कितलो व्हडलो जाल्यारय तुज्या उजवाडाक ताच्यान आटापोंक जावचें ना. तुका नमस्कार करतात, तुजो पाटलाव करतात. ती काळोखांत उरची नात, पूण तांकां जिविताचो आनी बरेपणाचो सुखाचो उजवाड आसतलो म्हूण तुजी बासावणी आमकां. आयज आमी सगळ्या काळजान मनान स्विकारून तुका आमी नमस्कार करता सोम्या. तुका आमी नमान करता सोम्या. सगळे आमचे जिवीत तुज्या पांयाशी ठेवता. अस्कत आमी जायते पडी आमचो आत्मो राजी आसा, पूण आमची कूड अस्कत. जायते पडी आमच्या घराब्यान कितें घडटा ती आमी नको, कितें करचें म्हण आमकां सोजमाना. आमी खूबच निराशी जाता, आस्कार सुस्कार सोडटा. आज आमी तुज्या फुड्यान येवन सोम्या सगळेंच तुका आमी उबारूंक दिता. म्हज्या जेजू म्हज्या सोम्या, जेजू ये तूं काळजांत म्हज्या. म्हज्या जेजू म्हज्या सोम्या, जेजू ये तूं काळजांत म्हज्या. म्हज्या जेजू म्हज्या सोम्या, जेजू ये तूं काळजांत म्हज्या. म्हज्या जेजू म्हज्या सोम्या, जेजू ये तूं काळजांत म्हज्या. म्हज्या जेजू तूं उजवाड करो, अंधकार दावंडाय हेजीन येसो. म्हज्या जेजू तूं उजवाड करो, अंधकार दावंडाय हेजीन येसो. म्हज्या जेजू तूं उजवाड करो, अंधकार दावंडाय हेजीन येसो. म्हज्या जेजू तूं उजवाड करो, अंधकार धांवडाय हेजीन येसो. म्हज्या जेजू तूं सर्वस्व म्हजें, तुका ओपून दिता जीवन म्हजें. म्हज्या जेजू तूं सर्वस्व म्हजें, तुका ओपून दिता जीवन म्हजें. म्हज्या जेजू तूं सर्वस्व म्हजें, तुका ओपून दिता जीवन म्हजें. म्हज्या जेजू तूं सर्वस्व म्हजें, तुका ओपून दिता जीवन म्हजें. म्हज्या जेजू म्हज्या सोम्या, जेजू ये तूं काळजांत म्हज्या. म्हज्या जेजू तूं म्हज्या सोम्या, जेजू ये तूं काळजांत म्हज्या. हात बारून म्हज्या जेजू म्हज्या सोम्या, जेजू ये तूं काळजांत म्हज्या. जेजू ये तूं काळजांत म्हज्या. जेजू परतून मागात, विनंती करात काळजांत म्हज्या. जेजू ये तूं काळजांत म्हज्या. जेजू ये तूं काळजांत म्हज्या. जेजू ये तूं काळजांत म्हज्या. वय सोम्या आयज तूं आमकां आमच्या काळजांत जाव, कित्याक जायते स्पोटी सोम्या आमकां धीर जायना.
त्या वायटा आड उलोवंक, त्याचो विरोध करूंक, ताका फुडो करूंक. कित्याक ते वायट करणारे आनी तो वायटो वो आत्मो कितको बळिश्ट जावन आसा. आमच्यान हे सोसूंक नजो तसले. आयज आमी गुलाम जावन आसा ह्या आमच्या भिरांतेक लागून, घडयेक आमच्या उण्या बावार्थाक लागून, घडयेक आमच्या नेणारपणाक लागून त्या वायटाच्या ताब्यांत आसा. जिन्सा बासाचे वायट, घडयेक आत्मीक वायट, काळजामानाचे वायट, कुडीचे वायट, आमच्या फामिलीन घराब्यान वायट, ह्या संवसारी जिविताचे वायट, आमच्या समुदायान असलेले वायट का आमी गुलाम जावन आसा सोम्या. कित्याक आमी एक जाप काडिना, आमी भियेता. कित्याक ते वायट घडयेक आमचेर उपरासतले म्हणून. आयज सोम्या जेजू आमी तुजेर विश्वास ठेवता. तुवें तुजें रगत वारयलां, तुज्या रक्तान सोम्या, तुज्या बलिदाना वरवीं, तुज्या योजना वरवीं सोम्या तुवें त्या वायटोव्याक हरयलां. आयज तुका अधिकार आसा सोम्या त्या वायटाक बांदूंक आनी तुज्या पांयां थळा मस्तूंक. कितें व्हडलें तें वायट जायत, तो वायटोवो जायत, कितलेय ते वायट करणारे जायत, पूण तुका पदवी आनी अधिकार आसा तुज्या रक्तान बांदून तुज्या पांयां तळा मस्तोंक आनी ताचो माल लुटोवंक, ताच्या ताब्यान आसलेल्यांक सुटका दिवंक. तुजेर आमी विश्वास ठेवता. तुका सोम्या आमी पळयता, आमच्या जिवितांत आमी भोगता ते वायट तुका समर्पण करता, तुज्या हातीन आमी दिता सोम्या. रिदिरी राम महाराज शिकिदिरी राम महाराज, रिदिरी राम महाराज शिकिदिरी राम महाराज, सिदिरी राम लाबादिरी राम महाराज शिकिदिरी राम महाराज, सिदिरी. जायते स्पोटी सोम्या आमच्यान चिंतोंक पासून जायना. देंवसारान आमची मोत बांदून घातल्या. कितें आमी करता तें आमीच नकळो. कोण आमकां कितें सांगता हो संवसार शिकयता त्या प्रमाणे आमी चलता, तेंच आमी मानून घेता. आयज सोम्या तूं आमकां जण एकल्या काळजामानाची सुटका दी. परतून आमकां सैराणार हाड. सगळें संवसारीक आमच्या जिवितान जाला. आज तूं आमकां तुज्या उजवाडान बोर. आमचे काळीज आनी मन सोम्या तूं सुटका बोरीत कर. तें तूं पेकोय सोम्या, आनी तूं आमच्या जिवितान आसा म्हूण आमकां भोगोवन येवं दी. सोम्या जेजू तूं आमच्या जिवितांत हाजीर आसाय म्हणून आमच्या घराब्यान, आमच्या वाड्यांत, वेदा थंयसर तुजें आसणें आसा म्हूण आमकां दिश्टी पडोवन दी. हय सोम्या आयच्या दिसा तुज्या रक्तान आमकां मुक्त कर काळोखाच्या पदवींतले, ताच्या नाड बुदींतले, ताच्या ताळणेंतले. तूं आमकां मुक्त कर सोम्या पथकांतले, काळजामानाच्या उणेपणांतले, पिडेंतले, जावं ती पिडा आत्मीक काळजामानाची वा कुडीची. तूं मुक्त कर सोम्या आमकां सर्व बासांच्या कश्टांतले आनी मरणांतले लेगून. आनी तूं आमकां आयच्या दिसा आमच्या कर्तुबांनी तूं थीर आनी घट कर सायबा. जो आमी नित्य खेळा तो शेवट पर्यंत आमी पाळोवंक, आमी बासावणी केल्या ती तातूंत आमी विश्वासी रावोंक. तूं आमकां पवित्र आत्म्यान भर. तुज्या रक्तान सायबा आमकां सोडय. तुज्या रक्तान आमकां सोडवण दी, एक नवें जिवीत दी. आमचें मन नवें कर. आमचे पातक पुसून काड. आयज सोम्या तुका आमी आमचे हात उबारता तेन्ना तुजेर विश्वास आमी केवला देखून आयज आमकां एक नवो बरवोसो उदेला. होच बरवोसो आनी बावार्थ घेवन ह्या वेळार सोम्या
आमी तुका उलो मारता, आमी तुजे लागीं पोरातून ही विनवणी करता. तुज्या रक्तान म्हाका सुटका दी, म्हजी पातकां पुसून काड, म्हजी पिडा पयस कर, म्हाका नवो कर, म्हजें जिवीत उजवाडाय. जेजू तुज्या रक्तान म्हाका सुटका दी. जेजू तुज्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून काड. जेजू तुज्या रक्तान म्हजी पिडा पयस कर. तुज्या रक्तान म्हाका नवो कर. जेजूच्या रक्ताक हात उबारुया. जेजू तुज्या रक्तान म्हाका सुटका दी. जेजू तुज्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून काड. जेजू तुज्या रक्तान म्हजी पिडा पयस कर. तुज्या रक्तान म्हाका नवो कर. तुज्या रक्तान म्हाका नवो कर. जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता. ह्याच वेळार हात उबारुया, सुमयाची स्तुती गावया. म्हाका जिवीत दिता जेजू तुझे रगत म्हजें जिवीत बदलता. जेजू तुझे रगत म्हाका सोडवण दिता. जेजू तुझे रगत म्हजें दुख पयस करता. जेजू तुज्या रक्तान म्हजें जिवीत उजवाडाय. जेजू तुज्या रक्तान म्हजें जिवीत उजवाडाय. जेजू तुज्या रक्तान म्हजें मन नितळ कर. म्हजें मन नितळ कर. जेजूच्या रक्ताक हात उबारुया. जेजू तुज्या रक्तान म्हाका बरो कर. म्हाका बरो कर. तुज्या रक्तान म्हाका पवित्र कर. जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता. जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता. जेजू तुझे रगत म्हजें जिवीत बदलता. जेजू तुझे रगत म्हाका सोडवण दिता. जेजू तुझे रगत म्हजें दुख पयस करता. बाबार्थान आनीक विश्वासान. जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता. होय मगाळ भावा भयणी, ह्या वेळार तुका फावो जाता, आमकां फावो जाता. म्हजें जिवीत बदलता. जेजू तुझे रगत म्हाका सोडवण दिता. जेजू तुझे रगत म्हजें दुख पयस करता. महाराज शिकेलेला हे आमकां फावो जाता देखून समयाची आमी स्तुती गावया. मगाळ बाबडो लजे नाकात.
एका आनी तेका पळय नाकात जेजूचेर तुमची नदर दवरात रिदिरिला महाराज शिकेदिरिला महाराज सिदिरिला रिदिरिला महाराज सिकेदिरिला महाराज शिकेदिरिला रिदिरिला अरे बादिरिला महाराज Bakirela Mahara Shivara Mahara Sigi Hallelujah 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 Ribahara Mahara Shikidera Ridira Mahara Sikidera Mahara Sidara Ridira एकल्याच्या शाखेन दुखताले जेजू तुका एवढा सुटका दिता रिदिरा महारा एकल्याची तकलीफ सणसणताली जेजू तुका सुटका दिता एकल्याच्या मतीन वायट चिंतना येतली जेजू तुका त्या चिंतनांतले सोडयता रागांतले सोडयता एकल्याक रिदिरा महारा शिकिदिरा एकल्याक खूपच निराशीपण भोगताले ह्या वेळार जेजू काळजा मनाची सुटका आमकां फावो करता देखून वाखाणी करूया आमकां आमच्या गुलामपणांतले सोडयता आयज आमी मुक्त जाता स्वतंत्र जाता देखून वाखाणी करूया जेजू ह्या वेळार आपल्या रक्तान जे वायट आमच्या जिवितान आसा ते बांदून आपल्या पांयां तळा शेवटिता तसो नाश करता आनी आमकां देंवसराच्या पदवेंतली सुटका दिता उजवाडाच्या आपल्या राज्यान हाडटा देखून स्तुती करूया वाखाणी करूया आणि या वेळार सोम्या तुझे उतर आमी आयकोंक ते नियाळोंक तुझे उतर कितें आमकां म्हणटा तें आमी चिंतोंक तूं आमची काळजां मनां उजवाडाय तुझे उतर न्हयच आमी तें शिकोंक आनी उगडासाक दवरोंक पूण चड म्हळ्यार तुज्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक सत आमी जाणा जावंक सता वरवीं आमी स्वतंत्र जावंक त्या उतराचेर विश्वास ठेवून तुजोच पाटलाव करूंक आमचें जिवीत आमी बदलोंक एक नवें जिवीत आमी जियोंक तुजें राज आमी जोडून घेवंक सोडवण आनी सुप्पा बरेपण आनी जिवीत सूख आमी मेळोवन घेवंक तुज्या उतराक आमी काळजांत थावन विश्वासी रावूंक तुझे उतर न्हयच आमच्या मनांत आमी घेवंक आनी त्या मनांतले आमी उच्चारूंक वा सांगोंक पूण तुजें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी अनुभवूंक देवाच्या अनुभवांतल्यान ह्या जिविताचो अनुभव आनी ओळख घेवन तुजें उतर आमच्या काळजाच्या खोलायेन आमी स्विकारूंक तूं आमकां आयच्या दिसा कृपा दी आमचे कान उक्ते कर आमचे दोळे उक्ते कर आमी सदांच सोम्या जेजू क्रिस्तांत एकठांय जावंक भाव भयणां कशी पाटलावदारां कशी तुज्या उतराची पाटलावदारां कशी तुजें उतर पाळटात तुजें राज दायज जोडून घेतात तुजें राज विस्तारतात तसली भाव भयणां मागण्याच्या जमतीन आमी एकठांय जावच्याक सायबा तूं आमकां आयच्या दिसा तुजी सुटका आमची कान उक्ते कर आमचे दोळे उक्ते कर म्हूण ह्या वेळार आमी परातून मागता आमचे हात पवित्र आत्म्याक आमी उबारता उक्ते कर सोम्या कान तूं मुझे उक्ते कर सोम्या कान तूं मुझे उतर तुझे आयकोंक खुशी तुझी पाडोंक उक्ते कर सोम्या कान तूं मुझे उक्ते कर कान उक्ते कर सोम्या कान तूं मुझे उक्ते कर सोम्या कान तूं मुझे उतर तुझे आयकोंक खुशी तुझी पाडोंक उक्ते कर सोम्या कान तूं मुझे उक्ते कर सोम्या दोळे मुझे उक्ते कर सोम्या दोळे मुझे ओय जमोतेन बाबणा सवे उजवाड हावे पडोंक महिमा तुझी देखोंक
उक्ते कर सोम्या दोळे म्हजे. परतून आमी गावया आणि मागोया. सोम्या दोळे म्हजे उक्ते कर सोम्या दोळे म्हजे. उजवाडावे पडों महिमा तुझी देखून उक्ते कर सोम्या दोळे म्हजे. उक्ते कर सोम्या दोळे म्हजे. उक्ते कर सोम्या कान तू म्हजे. उक्ते कर सोम्या कान तू म्हजे. उक्ते कर सोम्या कान तू म्हजे. आणि ह्या वेळार सोम्या आणि आयज पासून तुझ्याच आसऱ्याखाल रावन, तुझ्याच उजवाडान रावन, तुका विश्वासी रावन, तुझ्या उतराचे पाटलावदार जावन, भाव भयणां सांगाता रावन, एकामेकाची बरी देख घेवन, तुझे राज आमी जोड घेवन, तुझे राज आमी विस्तारोवंक तूं आमकां फावो कर. आनी ह्या वेळार आमी सांगाता एकठांय जालेली आसतना तुज्या उजवाडान आमी आसा देखून तुजी सोडवण आमकां तूं फावो कर. आयज आमी जे उतर तुजें आयकलां, तुजें उतर आमी स्विकारलां, त्या उतरा वरवीं सोम्या आयज तूं आमची पिडा बरी कर. जावं ती पिडा आत्मीक ओ काळजा मनाची ओ कुडीची पिडा तूं बरी कर सायबा. कित्याक आमी जितके पावट तुजे सशीन येता तितलेय पावट तुजें रास तूं आमकां आनीक मापान भोगोंक दिताय. तुजी सोडवण, तुजें जिवीत, तूं आमकां दिताय ती भलायकी, तें बरेपण अदीक मापान तूं आमकां फावो करताय. देखून ह्या वेळार सर्व आमचे उणेपण, आमचे अस्कतकायो, आमचे आटाबिटे, आमचे अडचण्यो, आमचे अत्रेक आवंडे तुज्या फुड्यान आमी हाडटा. कित्याक तूं आमचो देव जो आमकां सोडयता, आमचो सोडवणदार. तुज्या उतराक धाडोन तुवें आमची सोडवण केली. खरेंच सायबा तूं आमचो एकलोच सोडवणदार. तूं म्हजो देव म्हाका सोडयता. तूं म्हजो सोडवणदार. उतराक धाडून म्हजी सोडवण केली. तूं म्हजो सोडवणदार. सांगाता. तूं म्हजो देव म्हाका सोडयता. तूं म्हजो सोडवणदार. उतराक धाडून म्हजी सोडवण केली. तूं म्हजो सोडवणदार. परतून सांगाता. तूं म्हजो देव म्हाका सोडयता. तूं म्हजो सोडवणदार. उतराक धाडून म्हजी सोडवण केली. तूं म्हजो सोडवणदार. उतराक धाडून म्हजी सोडवण केली. तूं म्हजो सोडवणदार. ह्या वेळार स्वामी जेजू सबार जाणांक हात लायता आनी हात लायला. एकल्याक खूबच थंड जाताले, सायनसाचो प्रॉब्लेम आसलो. जेजून तुका हात लावन पेकोवणी दिल्या. एकल्याचे दोन्ही पाय भरलेले भाशेन जालेले आले. जेजून तुका हात लायला. एकल्याक खूबच अस्कतकाय भोगताली. सोम्यान तुका ह्या वेळार गटायेन भरला. कलकलोंक जाताले तुका, जेजून तुका ह्या वेळार आपल्या गटायेन भरला. एकल्याक मात पूण सवस्काय ना आली. आयज जेजून तुका खूबच सवस्कायन आनी शांतेन भरला. एकल्याक खूबच दूख भोगताले. काळजान मना भितर तूं खूब दुखी आसलोलोय.
जेजून ह्या वेळार तुका धीर दिला आनी जाय त्या भावबणाच्या जिवितान आयज एक बरवसो उदेला की जेजू ते वायट आपल्या रक्तान बांदून उडयतलो, भायर आयतलो म्हण. साबार भाव भयणांक ह्या वेळार कुडीची पेकोणी जेजून फावो केल्या, पूण चड म्हळ्यार आयच्या दिसा सोम्या जेजून आमकां काळजा मनाची सुटका फावो केल्या, आत्मीक सुटका फावो केल्या मोगाळ बाबणानो. आनी हाचो फळ आमी ह्या फुडल्या सुमानान आनी म्हयन्यान भोगोंक पावतल्या. जायत्या आमच्या भाव भयणांक बरी शिरवीस आनी वावर फावो जातलो, फुडार फावो जातलो. जायत्या आमच्या भाव भयणाच्या घराब्यांनी पत्तून मोग आनी एकवट येतलो. कांयच कारण नासतना नाका ते ती केस्तांवां किजिला ना जातेली आनी आमी जण एकली सवस्काय भोगोंक पावतल्या. सोम्याचो उजवाड आनी संतोश आमी भोगोंक पावतल्या. एकल्याक स्वास घेवंक जायनाहलो, आयच्यान तुका बरे भाशेन स्वास घेवंक जातलो. ह्या वेळार जण एकल्याक आमकां सोम्या जेजून हात लायला देगोन आमी सोम्याचे उपकार आठोवया. एकल्याची तकली मदेकांत दुखताली, ह्या वेळार जेजून तुका हात लावन पेकोणी दिल्या. रातीची बरी न्हीद पडना आली, जेजून तुका आशिर्वाद दिला. जायत्या बाबणाची कामां जायना आली, कितलेशे दीस पासून, म्हयने पासून, वर्सां पासून ही कामां थंयच आसात, पूण आतां तुजें जिवीत जेजू फुडें व्हरतलो. आयज सोमी जेजू क्रिस्त आमकां स्वतंत्र करता, आमकां गूण करता, आमकां भलायकी दिता देखून आमी सोम्याचे उपकार आठोवया. जो बरेपण तुवें आयज मागलोलें तुका फावो जाला म्हूण तूं पातये आनी जेजूक आर्गां दी आनी तें तुजेंच जातलें. उपकार सोम्या मानता तुजो सोडयलोय म्हूण आत्मो म्हजो ल्हान पयल्यान तें देणें स्वादी फुकट दिवं सुटका मोलादी. व्हड उपकार सोम्या मानता तुजो सोडयलोय म्हूण आत्मो म्हजो ल्हान पयल्यान तें देणें स्वादी फुकट दिवं सुटका मोलादी. फुकट दिवं सुटका मोलादी. अर्गां तुका सोम्या, 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 अर्गां तुका सोम्या. मोहिमा तुका सोम्या, मोहिमा तुका सोम्या. वाखाणी तुका सोम्या, वाखाणी तुका सोम्या, वाखाणी तुका सोम्या. स्तुती तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. आयज सोम्या जेजून आमकां सुटका दिल्या देगोन आमी एकामेकाक आस्त्या तोंडान सांगुया जेजू संपूर्ण सुटका जोड दिता आनी गायता आसतना आनीक सुटका आमकां फावो जातली आनी आमी सुकण्या परी आमी उपतेल्या आमचें जिवीत ल्हव जातलें. जेजू संपूर्ण सुटका जोड दिता मेलो कुर्सा तो म्हज्या पथकार आपूण म्हाका नव्या जिविताक सोडवून दाखोवन जेजू जेजू संपूर्ण सुटका जोड दिता मेलो कुर्सा तो म्हज्या पथकार आपूण म्हाका नव्या जिविताक सोडवून दा. संत
संतोषान हांव गीत गायता, संतोषान हांव गीत गायता. सर्पात कांबूक सोनाता, सर्गा वाटेन वेता, संतोषान हांव गायता, संतोषान हांव गायता, संतोषान हांव गीत गायता. संतोषान हांव गायता, संतोषान हांव गायता, संतोषान हांव गायता, संतोषान हांव गीत गायता. हालेलुया, हालेलुया. अर्गा तुका, महिमा तुका सम्या, वंदन तुका, वैभव तुका सम्या. हालेलुया. आता साक्रामेंत काडटा आसतना आमी जेजूक नमस्कार करुया. आयच्या दिसा फावो जाल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत आमची तकली बागोवन सम्या जेजू क्रिस्ताक आमी दिन वासोया आनी ह्या सगळें आमच्या जिविताच्या पांयाशी आमी ठेवया. देवा घर गा मगळ बाब न्हू आयच्या दिसाचे मागण्या घडोवन हाडलेल्या पासून जायते त्रास घेवचे पडटात. जायतो हेर वावरूय आसा. हे आमी युट्यूबाचेर करता आसतना तरणाट्यांची मिटींग करता इंग्लिशीन आनी थंयच आमची इगर्जेन ही मिटिंगां मात आमी सुरू केल्या. तर मगळ बाब न्हू आयच्या ह्या मागण्यान ज्या जाणी भाग घेतला सम्याची कृपा तुमचे सोबे आसूं. सोमी आपुणूच हे मागणे आमच्या जणेकल्या जिवितांत पडत घालतलो. आमी आमचे वरवीं घडटा तितलें करूंक जाय. आमकां चड लोक ह्या मागण्यान येवंक आनी पळोवंक आमकां नाका. आमकां जाय मागण्याच्या जमोतीची मेंबरां. आमकां जाय भाव भयणींची आमच्या मागण्याच्या जमोतीक फाल्यां येतलीं आनी तांकां आमी मेळोंक आशेता आनी रावता. आनी देखून मगाळ बाब न्हू ह्या मागण्याच्या शेवटाक हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुमच्या जिवितांत आसूं, देवाची कृपा आसूं. एकामेका पासत आमी मागोया आनी परतून आमी आमच्या मागण्याचे जमे आमी बांदून हाडया. परतून मगाळ बापणान आमी सांगाता मेळोया. बेगीनूच आमकां ह्यो रिटुडे फावो जातले. बेगीनूच तुमी सगळीं हांगासर पयल्या शुक्रवाराच्या मागण्याक येतल्यात तेन्ना यूट्यूब आमी बंद करतल्या आनी हो दीस बेगीनूच मार्चाच्या म्हयन्यान एप्रिलान आमकां फावो जातलो. पूण आमी आदी फुडें देवाक अर्घा दिता आनी त्या म्हणसर उपरांतूय सदांच आमी सम्याच्या उजवाडांत रावया. काळोखांत आमी पयस रावया, वायटांत आमी पयस रावया आनी जेजूक आमची साक्षी दिवया. हालेलुया. महिमा तुका सम्या, वाखाणी तुका सम्या, स्तुती तुका सम्या. तर आमी सांगाता एका तळ्यान गावया. Down, 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 tu kaळोखांत पयस 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 वायटांत कर तूं जेजू तुज्या काळजांत. परतून राव 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 तूं उजवाडांत. Down, 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 tu काळोखांत पयस पयस down तूं वायटांत कर तूं जेजू तुज्या काळजांत. हात उबारून चल हांवें सल म्हटलें तुमकां न्हय, सल म्हटलें देंवचारा. सल 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 जेजूच्या राज्यान ताळयो पेट उल्हासान. नाच 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 तूं संतोषान सुटका बरी नव्या जिवितान. चल 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 जेजूच्या राज्यान ताळयो पेट उल्हासान. नाच 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 तूं संतोषान
सुटका बरीत नव्या जिवितांत तूं उजवाड एकामेकाक सांगुया तूं उजवाड तूं उजवाड तूं उजवाड उजवाड तूं उजवाड तूं उजवाड तूं उजवाड उजवाड देव बरें करूं देव बरो दीस तुमकां दिवं हालेलुया महिमा तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जेजू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदोन आसतना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव भयणार आसतना जेजू म्हाका दलयता हांव हुस्क्यार बसतना जेजू म्हज्या सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता जेजू म्हज्या सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता हांव सट्टाना हांव देंवताना हांव धांवताना हांव पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सट्टाना हांव देंवताना हांव धांवताना हांव पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा